ಸೆಂಟರ್ ತುಳ್ಳೆದ नमस्कार. सक्कड देवांक आमगेल सक्कणाले कुलदेवतेंक तशींची श्री 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 समेमीन तीर्थ स्वामीले चरणारविंदक साष्टांग वंदन कोरनो तशींची अंगाचे स्थानदेव श्री पार्थसारथी चरणाक साष्टांग वंदन कोरनो बेंगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समिती आणि कल्चरल कमिटी वतीनं हांव प्रकाश केणी तुम सक्कणाक हांगाक आमंत्रण दिवचेक म्हाका एक भारी खूश जाता आसा. आमगेले कल्चरल प्रोग्रामा वतीनं आज आम्ही एक नाटक बॉम्बेतून नाटक टीम आयिल्लें आसा. आम्ही रंगकर्मी आणि गुरुकृपा कलारंग म्हणून आणि बॉम्बेतून आयिल्लीची तांगेल नाटक हास्य आणि संगीतमय नाटक हेंचे हास्य नाटकान फुडें सुमार वेळ खेळ्ळी की जाल्यार संगीत अजुदीश संयोजन कोरनेनो हें आज फर्स्ट टायम तांणी खेळता आसा ते हास्य संगीत नाटक लग्न पिशे. लग्न पिशे नाव पडल्यार कळत तुमकां भारी एक हास्यमय धांवन हास्य पुरव म्हणून आनी बालकृष्ण पुराणीक कासरकोड हांणी बरयल्लें नाटक हें. लिम्का ख्यातीचे डॉक्टर चंद्रशेखर शेणै हांगेल डायरेक्शन आरे हें नाटक आज खेळता आसा ती चंद्रशेखर शेणै आनी तांगेले नाटक वृंदाक हांव वेलकम करचेक म्हाका भारी खूश जाता आसा. आम्ही रंगकर्मी डॉक्टर चंद्रशेखर शेणै मॅम दैदोनो स्टेजर येवन येनो तुमगेलें नाटक खेळात आमकां सगळ्यांक एक मनोरंजन भारी चंद रितर तुमी दिता म्हण आमी मस्त भरवस दोनयतला. यूथ ऑफ GSPचे हे लाईव्ह टेलिकास्ट करता आसा ती सुमार कडे तुलेन तुम्ही लाईव्ह जावन पळोवयत. चंद्रशेखर शेणै मॅम वेलकम प्लीज. थँक्यू ऑल दी बेस्ट. धन्यवाद किणी मॅम. तुम्ही बेंगळूरकारान इतलं अगत्यानं आमकां हांगा आपयलें आनी आमकां तुमी इतलें लायक कोण ट्रिटमेंट दिलां इतलें लायक कोण आमकां वेलकम केलां आमकां भारी संतोश जाता आसा. आतां आमी एक तुमगेलें नाटक तुमकां दाखोवचो प्रयत्न करता आसा ती हें हास्यप्रधान नाटक तातूंत वपास संगीतय आसा. हें दोनूय बघ तुमकां भारी लायक दिसतलें आनी तुमकां संतोश जातलो अशी हांव उमेद दवरतां. कसलो अशी उणेपण आसल्यार ती क्षम कोरका आनी हे नाटकाचो आनंद घेवका म्हूण हांव तुमकां विनंती करतां. धन्यवाद. आमकां तुमकां गोत्ता श्रीमणकेची BKVS प्रेसिडेंट डॉक्टर दयानंद पैमा मंगायलीची तांकां हार्दिक धावन शुभाशय सांगताची तांकां वेलकम करता असो भारी खुशी जाता म्हाका. तशींची GSB महिला वृंदाचे प्रेसिडेंट मोहीन माई अंगायनीची तांकोरेक हांव शुभ हायर वेलकम करता आसा. BKVS मेंबर गुरुदत्त प्रभ मामू तशींची राधिका पैमाई अंगायलीची कलासक्त तुम्ही पुरो जाण आयनीची तुमकां पुरो जाणां वेलकम करताचे हांव मायक डॉक्टर चंद्रशेखर शेणैक हँड ओवर करता आसा. नमस्कार. नमस्कारू. तुम्ही नाटक पळोवच्याक मस्त आतूर आसा ती पूण हांव विशेष कसं उलयना. ह्या नाटका विशीं एक 2 शब्द सांगता.
हें एक सादारण 50-60 वर्सां पूर्वी बरयिल्लें नाटक. हें बरयिल्लें तेन्ना तांतू मस्त 8 पद आशिल्लीं ती 8 पद घाल न्हू त्या वेळार तांणी केलें नाटक. जाल्यार मागीर कोणाक तितली करची ताकत ना आशिल्ली. मागीर हें पद घालना अशी हें नाटक करतालीं जी. जाल्यार आमी जेनाक हातूंत पद म्हळ्यार संगीत आनी हातूंत कॉमेडी हे दोनूय बग तुमगेले तें पावो का म्हण घेवन हें आमी हातांत घेतलां. तें नाटक पळया ती 50 वर्सां फुडें बरयिल्लें नाटक. तुमकां आतांय कशी दिसता म्हूण तुमी आमकां सांगा. तुमगेले रिस्पॉन्सा वयल्यान आमकां कळटलें कशी म्हूण घेवन. आनी तुमकां एक्चुली पात्र परिचय आनी बाकी सकट विशयूय आमी मागीर एक लास्ट बट 1 अंका फुडें कंप्लीट दितलीं तुमी. तुमी इतलें आयकून घेतिल्ल्याक आमी आतां नाटक सूर करता ती. म्हाका कॉपरेशन केल्ल्याक धन्यवाद. स्वागतम सुस्वागतम श्री महागणपती देवाक, श्री रघुरामचंद्राक, श्री काशीमठ संस्थानाचे आराध्य देवते व्यास रघुपती देवाक, पार्थसारथी भगवंताक आणि रंगमाते शारदा माते साष्टांग नमन कोर आयचे दीस हांगा उपस्थित आशिल्ले काशी मठाधिपती परमपूज्य श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामीक प्रणाम कोरून इतले न्हय सर्व सारस्वत गुरुवर्याने स्मरण कोरून आम्ही रंगकर्मी मुंबई आणि गुरुकृपा कलारंग श्री काशीमठ धैसर सहर्ष सादर करताची कोंकणी हास्य प्रधान संगीतमय नाटक लग्ना पिशे लग्ना पिशे लग्ना पिशे लेखक बालकृष्ण पुराणिक कासरकोड, दिग्दर्शक लिम्का ख्याति डॉक्टर चंद्रशेखर शनाय, विशेष मार्गदर्शन एजी कामत, सहनिर्देशन तोंडसे वेंकटेश शनाय, संगीत निर्देशन कृष्णा चंदावर, निर्मिती नारायण एस कामत, टीवी शनाय आणि सुधाकर भट, ध्वनी आणि दीप नियंत्रण आणि रंग सजावट सुधाकर भट, रंगभूषा मेकअप विजय कुमार बेंगळूरू, रंग सहाय किरीश बेंगळूरू. आम्ही रंगकर्मी सहर्ष सादर करतात लग्ना पिशे. सर्व कलिपती हे देव आम्ही
आमकां स्फूर्ती तुझ्यानी देवा आमी सेवा करताती देवा आमी सेवा करताती दया करी आनंद सिंधू दया करी आनंद सिंधू भयाच्या नय करी तू भक्त बंधू भयाच्या नय करी तू भक्त बंधू दी सदा नट नटा दी सदा नट नटा आम्ही सेवा करीताती देवा आम्ही सेवा करीताती. बंधू अरे बंधू उश्या खांडी म्हणून वत्रता ऐकणार आहे तुका ऐकत रे मका तू बरोबर तांदूळ जलनाची कसं सांगून लागणार रे संपूच कुशल रे संपूच तू किती डब भोंग भरला वे तू गेल पुशे सोचा लागला रे खरी पुणी बरी जागीर तवर समजस म्हणे एक पण ते केकडे ते मात्र हॅनी पेल बरी पण बरं कोण होते तो म्हणना सगळे पुश हंगस पण आम्ही तिम्मा मन पुश टर्किश आर पार प्राण है हो ठेवचे जाय ना आज वास मग पडला नाही हो गड पासू हे गे रे तुला पुष्य आशिल्ल्यान तू कंजूस पळया तिमा आम गेलो आशिल्ल्यान तू कंजूस पळया तिमाम आम गेलो वाटिलेकान मेळ्ळा ताका केन्नाय आराम वाटिलेकान मेळ्ळा ताका केन्नाय आराम आशिल्ल्यान तू कंजूस पळया तिमाम आमगेल्या तिम्मामाली ही नौकरी मोर्चा पडलं म्हणकर बैलाक सुखी चाकरी आमगेल्या तिम्मामाली ही नौकरी मोर्चा पडलं म्हणकर बैलाक सुखी चाकरी ही नौकरी केल्यारी एक वर्सा भितरी ही नौकरी केल्यारी एक वर्सा भितरी तीन दोळे कळटी घेऊन वच्चे केरी तीन दोळे कळटी घेऊन वच्चे केरी आशिल्ल्यान तू कंजूस पळया तिमा आम गेलो आशिल्ल्यान तू कंजूस पळया तिमाम आम गेलो वाटिलेकान मेळ्ळा ताका केन्नाय आराम वाटिलेकान मेळ्ळा ताका केन्नाय आराम आशिल्ल्यान तू कंजूस पळया तिमा आम गेलो तिमा अरे हो आणि कोण मेळ्या वेळेली हांव जेवणाचो कपूच केले ती बामणा म्हणून सांगता वच्ची ही मारी ती मामना बाहेर गेला बाहेर गेला म्हणा ती मामना बाहेर गेला
अयो मारा या पेट भर करू द्या ना. तुझ्या भावावर रे देवा जीवन ना गजल रे. अरे हांगा बसलो हाण हांगाचं झाड घाल रे. मात्र एका देशकोटी पाळ्यात की म्हणून कोण तुम्ही खंय येयले. तुवें तीन मामाना अर्जंट उरलोच्या यो म्हणून पत्र बळयलें पळय. ओहो ताचे कितें उरलो वचा म्हणून आयलो. कोण आयला रे भायरी? कोण की तुक मेळटा म्हणून आयलें रे. बाबरे कॅन्सर ट्रीटमेंट सुरू बाहेर येची बाबा. तुवें निशाण येता. आयलो आयलो आयल रे. वय ना ते मामा बाहेर गेला पळालो. नाही गे वय ना ती मामू बाहेर गेला म्हणाला मरे तू. बाहेर म्हणे रे गुड डेरवो. नाल्ले शिवाय घरांत येवची अभ्यासून आम येते मामा. नाणी त्या कशें दिसता पळयता. अगदी नेमनिष्ठा ही संशी दिसता. पयला जल्र नांव तुगे तीन मामाला. जल्र तुगे न्हय सक्षम यो वेळ जात काय. नमस्कार हा? नमस्कार म्हणा. कोण? लासाले कान जेव्हा धूर की म्हणून हा कासरगोडाचो वेदमूर्ती मस्त मट्टू ऐकू येतो म्हाका. ऐकू येता. हय. हांव लागले कोण की वंतिकेक या लेवा देवी काय लागली तुम्ही म्हण कळना. तुमगे पत्र आज सकाळी मेळ्ळी पळय हाताक. एक घास जेविलो भासर नायलो. बरे केले. कोंडू बट तुम्हाला काहीतरी सेव कर मुरे. आयलो थंड अंतराट कोण हंडिता. बटो घरा भारी त्रास पडया. आशिल्ले कौशल्लो बेंगलोरांतून कॉलेज शिकता. घरांत ಒಟ್ಟು बेजारसो रिते रिते शेव. म्हळे रे तुमगे पुत्ता खातीर हाडा जाता का बरे मालदार सोयरीक जमोन दिता. चल्ल्याक नाही वो ताक कितू वगी खंयच्या लग्नाक. आनी कोणाकडे तुम आपयलेले हांगा मेगेले खातीर नावश्वर तूं. अय्यो देवा हांव म्हणता रे का आयली तर लग्न आपिल्ली हे घे थंड राज्य अड्डे लायनाची अंतटी काढाल्या तुम्हाला खात्रीची. कसं की कोला हाडतो म्हणून गेला नाही रे तू. कोला हो अंतराट कोला तुमका मटकल दिवका म्हणून केलं पळया. त्याचं मटकेन तू काल न्हावचे पहिले भरले की ना तुम्ही वाढलंय. आम्ही बाई जीवन दापळ्या बरी शिळा शेव तिथल्या पिवपाचे तिथल्या पिवपाचे आम्ही ती मामा सतत ते पितेवरचे. अरे पिया पिया भट मामा खातीर काहीतरी गुणाची. उपाय ना ती मग एक घराने शीता तर न झाला अनेकाच्या दहा शीता त्या भरल्या. वायर खाली ना रे. तुवें ते सो म्हणो वायला खाऊन शोना मशक वाय येता नळ धापी म्हणाय. चंद करून नळ धांपून मातले पूण चोले. असो म्हाका बांयचे उदकाचो अभ्यास आसा. कोंडू तसंच की वासच मुरे. असो ना रे येत मुरे. येतवे वय तू बाहेर वचून येतना तुझ्या पायया कसं लागेल की मला. छा हांव आतां फुकट नाव नायला. तावळी भटमा मापा यायला तुलास का. चप्पल घाल आयला हा पण थंयची चप्पल भायर जाऊन भितर आयला. हांव भायर गेलो चल की करपल वासत रे. दाळ करपल की पळय. 7 दिनार इतली दाळ दवरून भरचू दोगां आयला. वासर लक्ष दी पळय.
वासरी दोन लक्ष देऊ की हंग कसं नको तसं की कर्म अंतर्मूल भटाले भटो हा आता पाट्या दिसली तरी धडाव सोडया कसं लो आपला पिठा तस नाही हो कडे घर येतो चाल घरकडे येतो हा म्हणताना चालला कधी अवून एक लग्न करणं आराम घरात असे आ म्हणू भटो तुम्ही बरी पिशी शेवल येता हो पिता ताकद लग्न झाला रे तो ताकद पाहिले ग मगे सोडतोय तो खै बी ताची मागशी ती आता कारण तू चेडू अंक मालगड्यांचे री एक ते माया ममत नाव मालगड्या गेलं वर्ष जाय करीत असतात असो तुमके चौथेपणाच की पाचवेपणाच हो छे छे आमचं यजमान सर नंतर हा लग्न जायनी पडया हो तरी तुमगे कधी खटपट कर का पडलाय करा हो थोडी खटपटी करा खर्च होड ना हो हे काम म्हळ्यार रे उदकांत उच्च घडला म्हणके पळया भटो तुम्ही मनार घेता रे हे काम काय होत नाही हो तुम्ही उदकांत उजमाई काय तुम्ही सूर्याक पश्चिमे करशात उदशी करशात मात्र खात्रीच पडया प्रयत्न करूयात हो जाल्यार झाला रे नाही कामात दाम पडत म्हणून जाल्यार पडतो पडता तो देव दिता प्रयत्न तक फल वैव तेंपर गुणो हांव हें काम करते तुमगेर खातीर देवाल खातीर नाही अशी देव उलयता हो तुमकां झाड काडून हाता दिता तेन्ना जावं खातीर हाल लावून फळ काणगे जाय तो तरी हाडा तरी जाता का आनी कांय कोणी आमकां रक्षा कर तुमकां पळय जमी हुडचाय लाव वसनी जाय म्हाका तर घे आनी निवळ सोड पळय जमी ना जाल्यार रे म्हाका एक म्हणून काय शब्द तू वासुरीन तू तुम जाण हां भटो हां कसं म्हणा तुम्ही काय नाही हो हाडा जाता का आनी कांय कोणी आमकां हां रक्षा भटो तुमकां दोनशी पावयलात मुगो अय्यो खंय वते होडान फू मारला रे बेगीन सावकाश थोडान फू मारून जिवाक त्रास करून घेऊ नका ती वय जालें तुमकां जाग्रता आयलो कसं जास्त वेळ उलयत बोस नका आमच्या आता पूर्त केल्या मग सांगच खातीर कळेल हो म्हणतालो म्हाका वय जालां म्हणटस हो कसो तर कोंब म्हणू लेकरां की म्हणू आगेला चड दुड्ड खाटछाट जत्तकी ना की म्हणू पळया म्हणतार भारी लग्न उमेदेर आसा कशी पुणी ह्या तदांगात हागेले जास्तीत जास्त पयशे उकारून घेवता बॉट दिनारी हात घेतलो भट्टू हो पळोवया हां भट्टू हां हे घे हां आणि हे जाता का हां हां वैभव हां तुमकां 60 कळवून 70 लागल्या म्हणके दिसता मुगो छे छे तितलें वर्स जायनी तूं म्हाका फक्त तशी भट्टू मारता त्यात हांगा जाता खापडे तर खडली वो तुमकां पयली पंचमीका 65 भोर 63 लागली पळया बरोबर बरोबर छे हां डेंजर वो कसं हो नाही 3 संवत्सर जावन गेल्या 60 मागीर
म्हणताना हां. म्हळ्यार पोरी येतात तशें कांय ना ಸ್ವಲ್ಪ गुरुल बल आसा असं न्हय हय आनी ते वटयता म्हळ्यार कांय ना हो एक शांती करुया जायना हांवें हो जाय करा हो एक शांती करुया ताचे मागीर तुमगेल्या लग्नाची कसं म्हणून पळया जाय तो आनी पळय हो एक बेंगलोरांत बेस्ट सोय कशी पळय हो हय वचून येवया म्हणून एक केलें जाल्यार चलरी वच्ची कशी हो आनी तूं वच्चा जाता येवची कशी म्हणटा तुमी ओ तशी हे हो आतां बँगलोरा वचून दाम काम नक्की कोण घेऊन या जाय तो काय पिऊ नका ती एक वेळा तुम्ही काम वगैरे दिली म्हणे जाल्ला म्हणकेच हो जाय तो येता जाय तो मेळया मेळया तिमा तो भट्ट कसर खातीर आयिल्लो रे तू तेकडे तो अधिक प्रसंग नाही रे आणि ज्या तर ती म्हणे तू दिली की ना कोणाला की म्हणून विचारलं कोणाला मग कोणाला आम्ही उलय लहान आयकर की म्हणून सोकडे जन्माचो रस्तो म्हणू तू सांगेल मुरे लग्न करता म्हणून वय आपण तुगल आहे आणि चंद्रकांतला दोघा जणांनी जातक दिल्या तेव्हा हां म्हाका पयलें कितें कळना रे तुका ताका कोण आप कोणी कोण दिता तशें म्हणून अय्य इतलेंच न्हय आनी केन्ना येवचो जातलो त्या वेळार कोण दी जरा हेसोय तुका लग्ना विशय गडबडा सांगून बिलकुल त्या भट मामा सांगू नका हां एकटा दुप्पट पयशे दिवं तो हां हांव जाणून तो विशय काणार आतां गेली आयतो थोडे कमी तू दहाण देऊन घोटाळ बसलो पडा तुम्ही काम तर की ना अरे त्या सो तुमगेल त्या कोर्टाक ठीक मान हट रे ना रे कसं रे सांगी एक काम तू करशील रे कसं दुर्बुद्धी द्यायला तुका हां किंवा हांव तूं सांगेल काम सगळं करतले जाल्यार हांव सांगेल काम तां नेक्स्ट कोर्टाने पेंटीन कडेन चिकल मास ती म्हळ्यार आमी सांगून कोर्ट व्हरून हांव दर्जीले दिलो हो ताके राग आयलो रुपये 100 दिले शिवाय ती काम करूंक जायनाची दोनूय शिडशे शिवून बेजारेन गेलो गतीन तेलवर करताची म्हूण तो कोर्ट का उडोवन सोड कितें कोर्ट उठयलो कडेर हांव वचून विंचून आयल रे तो ऑपरेशन विंगर पळय 100 दिवं का खंय अरे 200 दिला लगीन घेत तो हांवें दिवं का न्हय हां ताच्या अन्नान गांठी बांदून दिल्या खंय बाय दिल्या खंय रे तें तुवें वचून विचारचें बरें पळय जायत रे तिमा हां तिमा सांग रे आतां तुगेलो तो कोर्ट तुवें विसर्जन करचें बरें पळय कितें विसर्जन करता कोर्ट कोर्ट नाही तू कुसुर विसर्जन करता
कशी कोणी कोर त्या मानताराला की 5,000 लोकांची नातल्यारी अशीच हांगुल्यानं काशी यात्रा बचका पडी खाली हातान जेव्हा घरला गेल्लो म्हळ्यार बायल मी गेली काळी महाकाळी पिक्किलो तिल ओपण असती म्हाका पिसो थोडी म्हणून करची कितें सगळे कोणी करतात ते तीन प्रमुख खंयचे एक गरीब आतांचे चेल्ली हांव लग्न करचें होट ना हांव करीन सोडिना तें कांय ना जाल्यार चेल्ली दिसतल जावपा ना चेल्ली हावस बापसो हा म्हळ्यार चेल्लीन मोपका ना तशी न्हय म्हणून कांय अशें गंड दाखोवन करना जाल्यार मिगेल संवसार चलची कोणी कशी जाल्यार गरीब आतांची चेल्ली म्हणून कितें चेल्ली ना बापा हल्ल्याक ह्या मानताऱ्यान खंय पूण दोळ धांकिलो म्हणून जाल्यार 1-2 वर्सांनी हाणें दोळ गटप्प केल्यार त्या चेल्लील गती कसन जाली पाप न्हय चेल्लील एक अवस्थ पळया पाप म्हाका देव माफ करात हें जाल्यार पळया तो गोविंदराशाने एक फाटी पडला तागेले एक धुवेल्या सोयरिके खातीर दुसऱ्यापणाक कोणी जायत म्हणून म्हणटस आतां तागेल चेल्लेल जाता कसो जाल्यार ती प्रभू दाखोवच्या जाल्यार करची कितें समचारी दांत ना तागेल तोंडांत निटर आपच्या त्राण ना कुर्तांत असो जाल्यार चेल्ली कोण दिता ती पळया देव कसो न्हय करतालो जाल्यार गोविंदराय शेणेले एक उत्तर न्ही म्हूण पांय मुखार दवरचे बरी म्हणून दिसता अरे वो आमगे येत वो ती प्रभून घरच्यो कामाच्यो न्हय अरे बुद्दन म्हणल्यार रिश्टू लास जालो त्या दिसा म्हाका घर काडा थंड उदक दिवन रवण करता थंड उदक जाल्यार व्हड नाशिल्ले त्या बोळया तांबयांत हाडून ताचे वयर म्हणटा गोला म्हणून अंतराटी गोला म्हणून सांगता मेळटा ना मिगेल तावडीन एक न्हय एक दिवस मेळ्ळो हागेलो तोंड त्या बोळया तांबीशी करता येतस येवा अरे त्या दिवशी होतो म्हाका मेळ्ळो थंय हो नवीन नवीन कसो उपराट पे करतो हो दिवसो पण मग चेडून पाहिजे कोणी आशीर्वाद करता माराया भिवून गेलो मुरे हांव पयले आनी काही तू चेडू पण सोडिना माराया तुझ्या शेले चेडू हांकां पांयार घालून घेतल्या रे मिगेल पांया संद कळचून पांय हंस पास घेवन भोंवका जायता हांवें आमगेले नम्रपण दाखयलो तुमकां खरेंच तुमकां पळेल की साक्षात विष्णू परमात्मा येता प्रत्यक्ष जाले वाट जालें पळय हे भक्ताचेरी अनुग्रह करता वयरे तुझ्या शेले अंतराटे गोल आदाताल भितराल महाशयाक हे भट्टालो अनुग्रह खंयची गरजे करा सॉरी पटमा त्या दिवस बोळे तुम्ही आता बरी उद्दा दिवन धाड बदल म्हाका तुमी क्षम करून आई नेको एक गोट का पेवर को कोण दिवची वाट ना हो त्या कंजूसची मोबाईल घरात तू झाले रे तुम्ही कसाल खातीर आयलो म्हणून म्हाका बेगीन कळलं हो जालें हांव तुम खंडीत का कोण आशिल्लो कडे कसान जाय ते जावनो तशें असो मुगेल सर्व अपराध क्षम कर मिजेर संतुष्ट जावका म्हणलेलीच मुगेल मागणी असं एक विचित्र चल्लो मुरे तू चल्ल न्ही बट बाब दारलो जरले बित्तेर बी श्रीगुण चान्स या नंतर दाखयत ते म्हणटा रे का बट मग आमगेले नंबर खंय कोणी विचारा घाले की
अरे फाईल आण तुगे नंबर ना विचारा घालची कोणी कशी रे अरे त्या दिवस ती मामान उरलेला विषय आम्ही गेलो तो दिल्लीन ती 2 जात्रापैकी एक मी गेले आणि एक चंद्रकांताला आहे. आणि कोण हो चंद्रकांत चंद्रकांत म्हणाले तू आम्हाला कसा पोहतो बँगलोर आणतो एने परीक्षा बसला. तरी तो बँगलोरात MA परीक्षा करीत बैसो तू हांगा कोणा परीक्षा करीत बैस त्या मानतार ना तुमगे दोघाले जाता कमी गेला दिनी रे तोची लग्न कर का म्हणून मी गेला सांगता आशिल्लो उगी मस्कर करू नका तू बोळ्यात आम्ही उदा देऊन धाडलं कोबजून गेलो ना असो दिसतून गेलो खरी मस्कर करू नका तू मस्कीर कसं रे तोची लग्न भारसाला म्हणता तूच जाणा रे ती मी केलं की 18 करता कसं रे आलोचनेर पडलो बट मग तुमचं पाय पडता हां आज की फल्याची आकाश पडत दिसत म्हणताय हां खंयचे पुणी बरीचे लेगांटू तिका जन्म फायट कोर नाका प्लीज तू सांगचे वय रे पुता अशी काय पूण एक केस मेळ्ळारी न्हू आमकां वर्सां पॅज जाय रानातील काम जाव तशी केल्ल्यार न्हू आमकां कांय पुणी कमाई तुम्ही एक काम करा एक काम हां आणि 3-4 दिवस भितरी हां आमगे चंद्रकांत रेड घरला घेता हां हो विषय सांगून हां 1 वर्षाचे पेजेचे नाही 5 वर्षात 27 वर्ष घेता जाय ना कोरी आशील पुता जाल्यार आज आयलेला कसं करचें सांग आज ही खावन जेवण उरल्यार न्हू 5 वर्सां शीत जेवचें होय म्हणे तुम्ही एक काम करा अनेक काम फर्स्ट क्लास चेल्ली हां ज्याचा बेस्ट मेळा सर हां तुम्ही गेले तर कबूल असेल हो जाले 8 दिवस भितर लग्न कोण सोड्या म्हणून सांगावं ती मला सांगावं कारण संतोषान फुटलं रे जाल्ले रे म्हणून बोर्ड करतो घ्या नाक मला ऐकत पडा सांगितलं हे बोर्ड नाही सगळे आंग करपले एक मुक्काल दिता नाही तुगेल तो तिम्मा पहिलं गॅरंटी ऐकत रो प्रायचे म्हाका रे कितकी कसकी जाता ते म्हणता रे कित जाऊ नको बट माम हां तुम्ही ते दिवस आम्ही घरले आयल पाहिजे वय ते दिवस हो मी गेलो हसल फुजीत जलकी कसं रा येऊ अंगा कांती कशी झुम मुखे वय मुरा हां म्हणतो की बोल स्वप्न खरे त्याचा बडताची होय गे बट मा सांगतात रे स्वप्नात कसं जाल्ल्या म्हणून सांग 7-8 वो कसं रा चिल्ली वो पळयावो खंय रे स्वप्नांत वो तुझी कर्म म्हाका हे बाजू त्या बाजू हे बाजू त्या बाजू ओडून पुरा जामचे लिवट जाम तुका बांक धुंकळो आणि म्हाका जा लग्न जा म्हणलो पण माम हां हांव दुतरी तुम्ही म्हाका लग्न करना जालें रे हां ती मामान 9 रास धाडला बायक मग हां हांव तोच घेवन येवन तुमगेल्या घरा फाटला गळ पसकान येता अरे मागच्या ना त्या एक काम करू रे माराया सुरवेरे आमगेल घर पोरणे मोण मिण घालशी हां तुका पळय लग्न करया तुगेल नाव कसं म्हण रे फंडो फोंडो कोण दवरत रे ह्या नाव तुगेर का हां कोण तुका चेल्ली दितात रे नाव ऐकून उची धाव होती तर म्हाका हांगा वंकू जाला म्हणके जाता असं तांकां शिकायत रे ताके कारण असो कसं रे मिगेल आम्मा खाऊ 21 बाळांतील 21 बाळान तिरो म्हळ्यार तुगेलो अन्नाक वीर चक्र जेव्हा मेळना पुरो न्हू रे तशील होय जाल्यार रे मेळत तशील की कोणेना त्या वेळार ती चक्र बिक्र ना आशिल हो सांगिल पयलीं आयकून घे हो एक्का मागचे बांधनाशी 20 फंड भरले की मिगेल आम्मान इकेल काळी गुरुवार असताना एक साधून मिगेल आम्हाला हात पडून सांगेल काय कसं सांगलें तुमका हे पटे चलो जातलो चंद जातलो नामांकीत जातलो ताका फंड म्हण नांव दवरा तोच फंड अरे रामायण सगळे ऐकून राम सीता कितल्यात की म्हणून विचारले
तुमगे नाव विचारना म्हटलं तुमगे नाव कसं हे सगळे पंचकोशीत ह्या पृथ्वी तलात ह्या आकाशा मुळात प्रख्यात सोयरीक जमून दितालो वेदमूर्ती कासरगोटू मस्त बट म्हळ्यार हांवच रे कितें रे आनी काय नाही मग मी गेला न्ही तुमगे लावा अगदी निकट संबंध आसलो म्हळ्यार वॉक अध्याय तू लाव मोही दोनी मारत पडा तुका भारी उल्लो चाक लूर वाला रे तू न बट मग कळता न कळता हे नेन तेन काय करून उरले चूक जाले हो जाले म्हाका तुमी क्षम करता आसरे आनी आयचेन म्हाका चतुर्भुज कोरून घालचे जबाबदार तुमचे जाय आता मी तू गरले वचा हा ये वचा हाँ जाय एंकर से उठे या कोड़ो तो तुम मामो हाँ बिकन मक्षी तुम्हें या बस काम करने की कंदर जाय मुका रोज मक्षी तुला नेता हजार 4,500 बापरे ಒಟ್ಟು 4,500 त्या फट्टा खावेल मग ही शेल्ली पळयल्या ती शेल्ली पळोवंक का म्हणून 1,500 घेऊन होतच मग तो कुदराळू तर 9 दीस का म्हणून दांता सेट्टूय बस घालून घेतलो वाटतं रे ह्या लग्ना गडबडीन तू हांव मस्त खर्च पडला की म्हण दिसता तो दंत डॉक्टर येऊन गेलो 3-4 पंथा दूध वाट पेट्टे बीक कडका जाला री मार्चच्या वेळेला वरी जात म्हाका कोंडू कोंडू तांबी तू ता भरशाक धाडी रे तुका कोंडू कोंडू एक तवळी सामाना गेलो आयला की पळय हाक कूळ घालचो दंडू आमगल काम आम्ही कोर मोरका आरता थागल गुण वायट सत गेल्याचे पळेल वय दसऱ्या दिवाळीक कांय तरी हात लागत म्हणून राखून पत्र हातान दिता ती नाव आहे संपा वेळारी स्ट्रायक फत्तर मानवर गादी मान होता ती नमक खराम लसलो ना आमगल चंद्रकांत आलाय पैसे जमका जरा मात्र अन्ना लोड घासे टाका ना खबर सुद्धा करणार तीर्थरूप बाप्पाक चंद्रकांताल नमस्कारू मेगेल परीक्षा जाल्ली येवचे शेनवारा हांग ताक म्हणून हांव येता येवचे शेनवारा अरे गरबा शर्मा म्हळ्यार आजीची हो आजीच हांग येवन पावता आनी आजीच येवंक हांवें आज आयलारी मग लग्नाक विघ्न हाड की म्हणून आता कसर करचे ह्या लग्ना एक मात्यारेक दोन दिसाच्या ज्या म्हणूच ना रात्रीच्या न्हीद समयाना न्हिदल की कोण की पाय चिरडील गादी आणि भायर वचना जीव दखेल वरी जाता आणि कसर की जाता कसर की जाता
गेली ती चंदाई पळून मंदमती झालो गो रूपवती तू म्हाका प्रीती कोरनुराब गो तू गेली ती चंदाई पळून मंदमती झालो गो रूपवती तू म्हाका प्रीती कोरनुराब गो रूपवती तू म्हाका प्रीती कोरनुराब गो तू गेले ते दोळे चंप्याचे कळे तू गेले ते दोळे चंप्याचे कळे पात्यांक लायल्या काजळान काळे पात्यांक लायल्या काजळान काळे मोगान एक वेळे तू मजदिकान पळे प्रीतीन एक वेळे तू मज लागी पळे प्रीती कोरनुराब गो प्रीती कोरनुराब गो तू गेली ती चंदाई पळवून मंदमती जालो गो रूपवती तू म्हाका प्रीती कोरनुराब गो तू गेले ते गाल रक्तान लाल तू गेले ते गाल रक्तान लाल गुण तू गेले ते भारी सुशील गुण तू गेले ते भारी सुशील मन तू गेले भारी विशाल प्रीती कोरनुराब गो मन तू गेले भारी विशाल प्रीती कोरनुराब गो तू गेली ती चंदाई पळवून मंदमती जालो गो रूपवती तू म्हाका प्रीती कोरनुराब गो रूपवती तू म्हाका प्रीती कोरनुराब गो रूपवती तू म्हाका प्रीती कोरनुराब गो थिमा थिमा कसं झालं रे एक लिहून से कर तू आता मात्र हा बाहेर होता बरोबर आशिलो कसं झालं रे हंगे रे पैस रे फुलय रे कसं झालं रे तू कसं झालं सांग रे आराम रे कसं झालं काय ना अशी एकलो बस चंद्र अवसर उघडाच रे हो नेवे हांव लक्ष्मण ये टॅग बिटे काय की म्हणून तू केन्ना येयलो सोपता आत्मात राहील रे हांव उलयलो रे हांव आयकल की म्हणून आपणाय चंद्रकांताला कागद आयल्या आज सांजेचे बस सगळ्यात घेतो तू वगी जेवण ताका आपण हाडी जाय आणि आपण हांव जर जेरीच मी गेला आणि चंद्रकांताने एक हे कोण सोड मोरा सांगल्या मरे भट मामा सांगल्या या वर्षाची करता म्हणल्या ताणे मग एक कुणी एक घोट कॉफी कोण हाडी आयलो पूर्ण घेऊन येतो जाय नमस्कारो अरे भटो या खंय मग तुम्ही या
अरे कोंडू भट मामा आयला शिराय एक कॉफी 2 दिन घाल हाडी भटो आम्ही आईले सोयऱ्यांक वयर वयर सत्कार करचो अशी हा तांतू येता तुम्ही आमगेली खासगी जाल्या ती वय नाही म्हणून कॉफी 2 दिन घाल हाडी म्हळ्यार हा मग तुम्ही आईल भारी बर झालं किती रे आता मात्र ती मामा तुम्ही गेलो घास काढलो वय इथे आणि कसं नाही मग मी गेला रे चंद्रकांत लग्न तिथलं मग कोरका म्हणे खटपट इथे पडला तो ताणे दोड धमचे पहिले किंवा वैर पड वयर पळाव क्या की लास्ट सल्या कॉफी किती स्ट्रॉंग केल्या रे हे कर मुकोट्या मागणी बट मामा का गाडली पिठाने गोड घाल तू काढ तू कॉफी स्ट्रॉंग दिली राम चालेल सांगता कितल्या पुरत की तितली पिट्टी फापूड का वय की ना बट माम वय रे वय स्ट्रॉंग कॉफी रगत पातळ जाता हा वय की नाही घ्या निवड सुई पाणी झाला मोरे ओ पोंडू पाणी झाला मोरे ए पोंडू पाणी झाला मोरे ओ पोंडू पाणी झाला मोरे कापी कितली स्ट्रॉंग केल्या कापी कितली स्ट्रॉंग केल्या दोन्ही घोटू पुरो जाऊंका दोन्ही घोटू पुरो जाऊंका इंदर बोरनू इत्या दिल्या रे तू पोंडू घर पाणी झाला मोरे तू पोंडू घर पाणी झाला मोरे काली हळेलो कापी पिट्ट काली हळेलो कापी पिट्ट काली हळेलो कापी पिट्ट काली हळेलो कापी पिट्ट अशिल बर एद्द हेट्ट अशिल बर एद्द हेट्ट होई घाल्लो कसले केल्लो होई घाल्लो कसले केल्लो हे करचा तू हांव मेल्लो रे ए पोंडू घर पाडी जाल्ला मोरे तू पोंडू घर पाडी जाल्ला मोरे ए पोंडू घर पाडी जाल्ला मोरे बटो कसं केलं तुम्ही हां येऊनचे तान्ने पिवचे पैसे घेऊनचे आणि वचे अशें केल्यार काम पडना वो अरे देवा तागे वैराशील कोपू मी जेल काढता मग तुम्ही तशी रे वो हां हें काम तुमच्यान कोण दिवच्या जगता की ना सांगा ना म्हण आमी दुसऱ्या कोणाकय सोदून घेताची अरे परबुनो प्रेशर वाटून घेऊ नकात वो समाधान करा जीवा बरी नाही कळवे हेंगया गोविंदराय शेणेल चेल्लेल जाता मेळा मेळी सुद्धा पळोवंक म्हण ना वो हांव कितें नवीन लग्न जावचें न्हय पळया चेल्लेक चड वर्ष जाय न्ही वो अड्डी ना वो हा सगळे 22 वर्ष चलत वो चेल्ली पळय अपोळोच्याक अप्सरशी वो इतले चलल्यास शा तिक पळेल की म्हाका दिसली पळय वो कसं रे बिगेले येच मानून घेवा याच म्हणाली हांव तिक लग्न करूं म्हणाशिल्लो कित वो काय ना तरी बटो आतां निश्काळजी करची ना 8 दीस भितर ही धाडाव सोडया
कचल वो धाडत बडच्या तिथं सुलाभ असं म्हणून लेखला ना तुम्ही हांव ते गोविंदराय शेणेक धैर्य सांगला हं? खंयच्या काही भिवका म्हणून ना चल्लो म्हणारी तुम्ही सर्व सकट समास श्रीमंतू खंयच्या काही कमी ना म्हणून सांगला जाल्यारी जाल्ल्यारी जशें जाल्ल्यारी दिल्ल्यारी म्हणून अनुमान कोण नकाशी हो मनार घेवन हें काम एक नक्की कोण सोडा अर्जंट वय वो हं? तुमकां लग्न जावचें अर्जंट आसता पूर्व जाल्यार तांकां अर्जंटारी लग्न करचें ताकत आसता न्हय म्हणे हांव त्या गोविंदराव शेणेला उरलेलो छे तांगेर आर्थीक परिस्थिती कांय जांग ना वो आं दुसरेपणाक ही सोयरीक अड्डिना जाल्यार तुर्ताक अवून लग्न कोरून दिवच्या 7 दिना म्हणून पळतो अय्य इतलेंच न्हय दोन्ही दिकास खर्चू हांव पळयतां वित्ता त्या बटो तुमी आज फाल्यां त्या दिकान वचस वय अशी ना म्हण नाका तो मुद्दाम ह्या खातीर अशी मेगेर खातीर अशी म्हणून वचावो वय वो आं वच्चे तर तशी कांय ना एक तांकां कांय तरी एक तशी वे कांय तरी बरा. दिया देव प्रभू न्हू हांव एक सांगची आयकया हां तुम्ही हांव सांगला म्हूण केल्यार मात्र तुमगेलें हें लग्न जाता ना म्हणू जाल्यार ना म्हणू नका तो ना म्हणू नका ती सांगा कसं करका म्हणून सांगा तशें न्हय हां तुम्ही ह्या लग्न जावचे वर एक हात उतरा सडील सोडका सोडो खावचे जेवच्याक न्हय हो अजीर्ण जायत जायतो खर्च टाकत जायत कसं करका म्हणून सांगा हो तशें कांय ना हो आतां एक तुर्ताक एक 5,000 रुपया दिया होर दिवन येता तांकां 5,000 बटो पैसे जोडच्याक हांव कितली मेहनत केल्या तुमकां कोतस की अंदाज आस की आं कितले खूम गाळयल्या कितले रगत पातळ केल्या सांगा न्हय तुमकां मिगे वेरे विश्वास ना म्हणून जाल्यार दिवका म्हूण ना हो न्हय तुमी अशी उरले जाल्यार हांव कसो कोत सांगा तुमी एक 100-200 रुपया दी म्हळ्यार हांव थंय म्हूण आयला श्रीमंतू कांय कमी ना अशी तशी म्हणू मी ते तोंडारी बुड्डे दिता न्ही कळ्ळें आं कसो म्हणू विचार कोण दिया ती जायत हां. आतां तुरताक 1,000 वन दिया नाती ना कितले म्हूण दिवं एक सिंप्रभू तुम्ही 5 रुपये दिल्यार हांव तांकां व्हरून दिता तुमगेले भारताडा कम न वते आं पळया कसो म्हणू जायतो आलोचन कोण दिया जायत आयलो हां. आयलो अप्पा त्या मानताराला आपूण सांगताना जरा काळजी करून सांगता 5,000 म्हळ्यार फुडले तोंड केलेलं बंद करली हांव गेलो की म्हणून कितें असो तसं नाही जावं म्हाका गज केसरी योग आयला अशी दिसता लग्ना खातीर कंजूसपणा करना म्हळ्यार प्रभू एक निदर्शन जेल्ली चंद आस लग्ना तयार आस जाता मेळा मेळे आस म्हणाले सै भूल गेलो मानतारो कापी दितकय मोटारा भाडी दितकय वा 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 सुरवे वेळा थंड उदक दिवन रवण केलो हो मानतारो तीम प्रभू पळया आज एक गळकाड वताना सारी खुशेरी बायल थंय धाकटेच दिसता हें घेया हा बटो समा मोजून घेया आणि कसन मोजूची कर्म मी जे गोष्टी लावून लावून नोट परत तिंबून गेला आणि मोजल्यार नोट परत पिंजून वचत समजलो जायतो आता मुद्दाम बेंगलोरा वचून काम नक्की कोण घेऊन येया काय तो काय भिवू नका तुम्ही 2-3 दिवसांत तशान वता वेळ काढला लोक आणि हसतीत अर्जंटारी कसं म्हणू वय, वय. कोण येता भिवू नका ते येता वा जायतो नमस्कार. नमस्कार येता जायतो हे देवा just
नाटकी म्हणून म्हाका हुस्क लागला मागे लग्नाक विघ्न मोरो तिगे टोमा इके देव विघ्न येत की म्हणून हा केन्ना येता तुमगेर तू अरे आज सांजे तू ओ काय देऊ नका तू फाल्लेच तागेर हाता 5-50 रुपये दवरा आणि एक 10-15 दीस पळया खंय कोणी फिरता पेटोवन दिया पिकनीक म्हणटा न्ही पिकनीक वय, 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 वय. 8-10 दीस तुमगेर पुन्हा हे हांव कोण सोडटा सतर त्यांच्यान मुंबई पळोवंक गांवून म्हणटालो हा, नव्या. आत्ता ताका मुंबई धाड सोडटा ते जा. येता साय. हे देवा हे लग्नाक काम एक जाय बरें ग बेगीन या नाशी पडे लग्न जाल्यार हेच दिसूची तुवें पांयमुळांत येवन 5 प्रदक्षिणा 5 नमस्कार घालता आणि तुवें सन्निधानांत कोणेय कसली सेव करीस लागली प्रत्येक सेवेक चुकतनाशी जोडयेर येवन जेवन पनवार पंचक दायज प्रसाद घेवन वता देवा आतां तूं जिरा कर फोंडू अरे फोंडू फोंडू अरे तुका सांगितलं रे चंद्रकांत आपण घेऊन या म्हणून त्याच खातीर रेडी जाला बरं बघी वचा या वचा काय पुढे खर्चात ही मुरे रे ना रे ते बस स्टँडार बस वेळ कोण आयले रे अशी गंबार कडत राब का पडत नाही शिक्षण काय पडे असलेलं बरं आहे म्हणून पेल रे अशी जांबाई काळी राबचे बदला का मागशी मुखार फिरत उर चांटी चमटी चमटी चांटी चमटी आणि पळे मेळ मेळत तशी खाऊ न्हू आरोग्य वाईट करून घेऊ नका आरोग्यम धन संपदा वाह तो तसं हा हे एक समोर उडगत असं वय, वय. आणि आता मला आता 50 चिल्लर अस रे 50 नोट पडेल ना चिल्लर हे घ्या देवा हे 50 चिल्लर निघेल तुम्ही कसं शतकून दिवस मुळे मारे हा असं म्हणून खर्चू नका इथे ते मग येतो वय ते लोक जेवणा खात्री केल्या वय एकळो भुरकून बोस नका कळला येत रे जायत रे रात्री झाले रे वय बस होय रे मला जरा सगळ्या वेळ चालला आपला पुन्हा जंतरी येत असेल मला आज इतकी सुद्धा आम्ही काम करूया सावकाश चमकतीची ओचे बाहेर सोड्या कळला चमकून आले म्हणे तुझे बाप्पा भारी संतोष होता बाप्पा संतोषाचा किती सांग पाय दुखचे अंजल पड्या आणि एक 5 मिनिट पड्या जाय कळलं ये रे बंडू बाप्पा आरामच रे तू गेल बाप्पा आराम म्हणाल बघता सो माराया नींद पडेल तर मिळेल आराम उच खरं सगळो दिवस दूध दूध वाडी वाडी पट्टी पेन पुस्तक घेऊन बरे इथं बसेल मी अनेक येतात बंद केलेला नाव येतो वाटीत आणतो हे राम त्यांची दिवस असं की मारे आपत्ती नाही
कोणी खिच्यापती कट अडकल्यानं चल आता केलं धडपड गंध अरे इथले नाही रे मला अनेक लग्न करून का म्हणून भयंकर झटपट करीत असतो हा कसं म्हणलं हे बाप्या थोडा काय पुढच्या तुला तोड्यान पळेल कान्ना ऐकायला खबर सांग नाही वरदक्षिणा आशेत बिना लग्न जगत घेतल्या टक्काने वरदक्षिणा ओरे कोणा जीव जोड झाला की पिशपिशी लागली झणझणी पैसे गुरुतीनो लग्न कोणत्या बाहेर सरला पुण्यात होय पैसे पहिली कासर कोण भटू आई तुझ्या बाप्पा बी फालसाचा आम्ही दोघाला लग्न प्रयत्न करत असतो कासर भट मामा असे कर नाही रे मी गे चोरी का बद्दल एवढं चपूर रहता सुनले सुबह हामी भी तुझे लग गए मग रे बाप्पा हम क्या दोघाला लग्न प्रयत्न करत असतो होय जरी भट मामा पण सत्य सांग नाही रे पंडू सर्व नाश जातात मुरे अतिथी करत चालल्या किती कशी पुढे कोर ती मामाला लग्न द्यायला त्याने प्रयत्न करू किती काय सुचना मारा तू जे काय कडे बाट सुटून काढी हात कशी एक वाट कसं नाही आम्ही ते लग्न करत असतो भट मामा तक्का वसूल ठरले करेक्ट ಅದು 5 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ಸೀದಾ ಕಸಗೋಡ ಬಟ್ಕಮ ಹೊಚ್ಚುನು बरोबर ಬಳಿಯ बरोबर ಜೈ ವಚ सामान पुढे आणते किन मामाला अंग देवरे हा जय वच सांगितलं बेंगळूर चल बाहेर वेळ झाला हा जय वच वच सुखाचो न्हय हो संसारू सुखाचो न्हय हो संसारू कोणू जल्लो ना हंतु पारू कोणू जल्लो ना हंतु पारू सुखाचो न्हय हो संसारो सुखाचो न्हय हो संसारो प्राणू वासना सुखाची वासना प्राणू वासना सुखाची वासना प्राणू वासना सुखाची वासना प्राणू गेलतना कोणक कोणूना प्राणू गेलतना कोणक कोणूना कोणक कोणूना सुखाचो न्हय हो संसारो सुखाचो न्हय हो संसारो कोणू जल्लो ना हंतु पारू कोणू जल्लो ना हंतु पारू सुखाचो न्हय हो संसारो सुखाचो न्हय हो संसारो सुखाचो न्हय हो संसारो
बरी भिरी 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 भोंचे हरकडे की बायल अस ती जेवल्या की ना की जिवंतच की मेल्या की घरची हुसकू समेत ना आता येऊन घेवची सण्ण करतो शत्रू अगो शत्रू किती हावका होना किती घरचं डासकी ना आधी आले हाता आयला मुलगे एक सामसे नाटक करता शत्रू अगो शत्रू पाकिट काढ गो बित्तर येवच्या आडना बागला खीळ घालल ना डुंगळा पूर्ण आहे म्हणून तरी अरे यजमान घरा बाहेर गेला दल पार गेला आणि के जेवण आहे म्हणून थोडं कोणी हुसक ना गो पापीने तुका हा किते वयले ना मक्का दुर्विताची हांव किते स्टँडार येवन तांबडी उदक घेवन तुमगेले स्वागत ताकती रप कशिल्ले बेगीन नशीब इतल्याची अरे मला इथे शत्रू रोह नको मला इथे तू रडली गेला हात पाय थरथर थांगा तुमगेले हात धरून वर्ष 30-35 झालेची 30-35 झाले ना मा कसं सुख दिला तुम्ही मका हा कसं सुख दिला भांगर नाही श्रृंगार नाही चेरडू नाही बाळ नाही आणि वयल्याने मक्का उलयताची असं शत्रू तू बेजार करू नका पण हांव किती कोण मोडची सांग आमचे गिराकी पुरा मेळचे काही एकादशीचे नाही तो शिवरात्रीचे आमच्या लागी कांय पुढे मेळते कुडकाराच्या पडयतात हे पळा भटपणात कांय जायना म्हणून आता नवोच ह्या सोयरीकेचे एक बिझनेस सुरू केला आता ह्या वेळी हांव बंद केलं म्हाका दुसरी धंदो याना म्हणू शकतो हे पळया ते सकट सोडा पहिले गेल्लेल काम कसल जाल्लेले ते म्हाका सांगा आजी काही कोणी हाडला की म्हाका गोत्तू आशिल्ले म्हाका गोत ना आजी म्हाका कापड जाऊ का नतलरी वसरी पाय दवरीश ना अय्यो इतले मुगे सतो काही भिव नका रानपावकुडाचे हांगाचे पुरा हांव काम करता पुरा करता तू एक पळय तुगे कप्पड आणि उष्ट वाटते घासून दवरला पुरा बाकी पुरा हांव काम करता गो भिव नका इतली पुरा काम केलेले का मेगेल एक कपड तुमका चढावत वे हळले हळले हिजार घालतले तांगेल बायलाले चाकरी करताची तुम्ही चिके केल्यारी काय जायना वैगो हांवें आयकलां आज काल स्वातंत्र्य मेळ्ळां पुरा बायलांक कांयची न्हय तांणी व्हड व्हड ऑफिसां वचून तांगेले बामणाले प्रमोशन की काम घेवन दिवची की पुरा तांणी करतात हांवें आयकलां गो हो तुमगेर पुरा पुराण सोडा हो पहिले गेल्लेल काम कसल जाल्ले ते म्हाका सांगा हें पळय त्या तीन प्रभून परांक होमावर बँकाक चेक दिता म्हणा ते सगळे चेक तुका हांव दिता तूं बँकाक घाले आनी पयशे काडून तुका कसन जाय भांगर की कापड की पुरा घे काय नाका ही पुरा तुमगेर सुखी वती हे म्हाका गोत्त आसा तुमका आजी पळयतास वे हांव ते पटी पोरू मेगेल हातान तू एक चेक हाड दिले उडगासच की केदन गो विसरलीत नवे बँकान तू दुड्डू मेळ नातिले भाणा रन्नी काढ उडवले विसरलीत वे चेक दिता म्हाका अशी भिस्तो न्हू हांव इकडची भानशी काळ कानो मिगेल मर्यादीक नाव मायदारांक यो श्रीधरांक उलो मिगेल मर्यादीक नाव मायदारा यो हांव काय मैदानानी येना मायदारा वचा हेकडे यो हांगा येवन म्हाका भिस्तोची की सोची की कत्तर म्हणून कर यो यो हांव काय मैदानानी येना हांव हांगा फीदारान तू उलयता म्हाका कोणाले भंय पडला ना वही श्रीधरांक उलयता वय गो तुवें अशी म्हाका त्रास दिल्लो म्हणून जाल्यार हेंची पुडवें हेंची व्हडली कावी घेवन घर सोडून भार सोडून वता सन्यास घेता वच्चा वच्चा पळयता हांव संन्यास जात्याचे राबता ना गो म्हाका तूं एकली हांगा राबता न्हय खंय वचना हांव हांगा राबता जाल्ली नवे संन्यासी वता
करते काही बघता असा काही करचे ना तुम्ही तुमगेल हणे बरोबर इतलेच हो कसं नाही बोत नाशी आमक लग्न झाली की आता हज नंतर पुरा चेल्ल्या खाऊ सांगून दवरत पळ्या असल भट्टांत लग्न कोरच्या का ना म्हणून पेपरांत देते पळ्या उपदेश मी गेलो ऐकवा तुम्ही लग्नाच्या जिल्ह्यानो उपदेश मी गेलो ऐकवा तुम्ही लग्नाच्या जिल्ह्यानो बटाक लग्न झाल्यारी संसार वचना सुखान बटाक लग्न झाल्यारी संसार वचना सुखान जीवाक केन्ना मेळना सुख खरेचे कामान वच्यात नाल्ले घासून जीवाक केन्ना मेळना सुख खरेचे कामान वच्यात नाल्ले घासून भारी थंय त्रासू जाता अनवळपणान भारी थंय त्रासू जाता अनवळपणान जीवाक केन्ना मेळना सुख खरेचे कामान भटाक लग्न जाल्यारी संसार वचना सुखान उपदेश मी केलो ऐकवा तुम्ही लग्नाचे चेल्ल्यानो हांवय तशी पेपरार दिवयता ऐकवा उपदेश मे गेलो ऐकवा तुम्ही लग्नाचे चेल्ल्यानो भटाक लग्न जाल्यारी संसार वत्ता सुखान उपदेश मी गेलो ऐकवा तुम्ही लग्नाचे चेल्ल्यानो भटाक लग्न जाल्यारी संसार वत्ता सुखान खरे वत्ता सुखान यजमाना थंय सद्द मेळता पंच पक्वान यजमाना थंय सद्द मेळता पंच पक्वान सवाशिणेक मेळता ती कापड चोळयेचे खण सवाशिणेक मेळता ती कापड चोळयेचे खण भटाक लग्न जाल्यारी संसार वत्ता सुखान भटाक लग्न जाल्यारी संसार वत्ता सुखान घर वत्ता सुखान भटाक लग्न जाल्यारी संसार वत्ता सुखान उपदेश मी गेलो ऐकवा तुम्ही लग्नाचे चेल्ल्यानो भटाक लग्न जाल्यारी संसार वत्ता सुखान वचना सुखान वत्ता सुखान वचना सुखान वत्ता सुखान वचना सुखान वत्ता सुखान वचना वत्ता वचना वत्ता वचना वत्ता वचना किती रुपया हमके वा 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 अयो बाप किती त्रास झाला की तुमका नाही वे बाप हावा आत्ता वचून बाणारांनी का उज्ज करणे तेल पुसून पुन्हा 4 तांबियो नाडयता जायतवे आयली हा
मस्त काळा मागील खडखडेकर मारे एक शांत वातावरण असा पळया तशी नाही होणारी या 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 तुमका कुणी एक घोट कॉफी करून हाडतो म्हणल्यार जाय गो, जाय 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 ती घेया कॉफी हा पिऊन नावच्या वच्चा जाय गो, जाय जाय जेवण आराम निदया पैसे जोडची घेत नाही असू वय गो असा आता पळय कसं म्हणता गेला कॉफी पिल हा हा का पिल्ली गो कसून कामा खातीर तुम्ही सांगील वतात म्हणून कसं ते कोणाल की वायडी केच हा 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 ह्या पळय आता पळय आमगेला टीम आमगेल दीस आता बरं दीस आयली हा तू रांदप करत ना म्हाका कसं रांदप करता तुमगेला आवडीची रांदपाच करता कसं करता एक मुगांग कशी करची की हा 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 करी 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 आणि ताजी ओटूची रन्नेरी 4 वांगण फोडी चरचरी भाजून दिता जायत गो ओगी रांदप करी न्हावन म्हाका पुजे वच्चा आसा आनी पळय त्या मुगांक अशी 4 ताप्पड धाडून घाली रुची जाता जाय तर घालता हा. ते तुम्ही आनी कसं की काम सांगिल्ले कोणाल की वाळडिकेचे वत्ताची अशी तशी म्हणून खंयची गो म्हाका उडक आसा या ना नाव आहे आसा व्यंकटेश हा हा तें आयक हंग्यो पळय म्हाका तर त्या एक व्यंकटाले दुवेले गर्व हरण करच्यास हा मात्र नाही ते तीन प्रबस नव्हे तागेल्या लग्न पिश एक सोडवचे आसा अगो त्या व्यंकटाल दुवेल एक कितले हांकार गो ताका कसं जाले अरे आई लायल्यार सोयरीक नाका आई लायल्यार चालू नाका बापसूक हैराण कोण केल्लो पळय तिणें हांव एक सोयरीक व्हेल्लेली म्हाका कसं म्हणेल गो तसो ती कसं नाही भटो भट्ट मामरे सांगना भटो असल पुरा चिल्लर सोयरीक घेवन मिगेल घरा मॅटल सोडूनच म्हणून म्हाका मस्कीर केली न्हय गो तिणें इन्सल्ट केलें बोरे इतली आमसाणी खोट्टू किती चेली तसल्यारी अस्सल चेल्यांक बिलकुल सोयरी का करची ना खंय जाऊ जत्त म्हण जाल्यारी मुद्दाम चुकून घालता वायडीक जाय नाशी घरान तू पड ह्या मश्न भट्टाक केणकूचे सम सर्पा बाल वस्तूचे सम तें ती कसं गोत आसा ताजे वयर म्हणटा खंय ती कोणाकय हांव वर्ल्डीक जायना भट्टाक वर्ल्डीक जायना म्हणून हो तितले भट्टांक हलका करून उरलो चाका भट्टान ते दिल्ले चेल्यो कसं नाही उपाशकाण असच खंय वे आज तू सत्य म्हणले पळय सत्य वा वा विगेर पोट पळय जेवल्या म्हणके थंड जाले पळय सत्य वा वा तशी नाही हा. म्हळ्यारी इतकी दिसू परिस्थिती अशी आशिल्ली सहन जाय ना म्हणून चुकून काय कोणी उरलोच्या भाव असं गो, असावा असं गो. तशी तुमका थोडो त्रास दिला वय हांवें असं. ताजे खातीर तुम्ही म्हाका क्षम कर असं गो सद्दू बायले बामणाक त्रास दिनाशी आनी कोण हा दिवची गो पळय आतां पळय आमकां बरे दीस आयले कश्टा दीस पुरे गेले ती देवान एक 4 कासू अनुकूल करून दिला हें पळय त्या एनबी नायका लागी फातोर सांगला आनी त्या तीन प्रभुल्या नळाचे बंदोबस्त करी म्हणून सांगला अवून आमगेर घर पळय पोरणी गेला पाडून नवी घर बांदता नळ्याचे जायना हांवें आतां पळय त्या एनबी नायकाले आनी हे तीन प्रभुल्या दोन्ही लग्न आमगेर घरकाड जावचे आसा त्या वेळार एक 7-8 10 जाणां घरकाड येत वत आसता ती तांगे लायक सरबराय करता तुवें तांगेले तर म्हाका पळय महाकाळीशी तशी करू नका मर्यादेरी म्हळ्यार चंद कोण तांगेले उरलेले जालें छातो हे पळया तुम्ही जाय आशिल्लें सामान घरान थाण घाल्ला रे खोर न घालचे हांव भित्तू वय ना वय. तुम्ही घरान तू सामान हाण घालची पळया बाकी हांव पळयता आतां कांय भिवूंक शकतो तीम प्रभून दुडवा झाड मी गेल्या हाण दिता म्हणून सांगला तें तुका हाण दिता
हल्ले कितले जाय की ताजे फळ खाण घे आणि तुक जाव कदेला करून घे जायना जायत आता सटसटी वचून तुम्ही नाव लिहायची जायत वे आव वत्ता रांधून करच्या जाय जाय जायत वे जाय आई लिहा किम प्रभु का गोविंद रायशेने दुवेल जाता येऊन लग्न करायचा म्हणून हांव रईल सोन आयला वय याला आता शेल मोकू का ना माय काय कोणी हिकमत करता ती त्या मानताला लागी ज्याला तिथे ज्याला दूध उठका होत्या पळून ताच्या लग्नाभिषेक मान करता बोलाया देव करता शेड्यूल पाणी पण आशीर्वाद कर का अरे उतरा रे पाय पड रे मारा या आणि काही तू तू गेल चेडू पण सोणी मुरे अरे हे कोण रे हो आम्ही तिम्मा मान प्रथम पुत्र चंद्रकांत प्रथम द्वितीय मोठी एकडो चलो बट मामा पाय पडे नमस्कार असं देव बरे करा नाही देणारी पडेल ना राजकुमारशी वाट दिलो चाललो घरकड असताना तो म्हणताना आपण लग्न करू भारताला नाही की हे किती फंडो अरे बोल मला मग तुम्ही लग्न जर चालतो करता तुम्ही म्हणजे की आम्ही जोर घेऊन येते आम्ही जोर घेऊन येते करायचे पळ घे बटेल माय आम्ही दोघाला लग्नाबद्दल प्रयत्न करणार तो जे लग्न जाता म्हणून ऐकून हंगा आम्ही स्वतः उद्ध पळा ना हे पळे तुम्ही बैसून उरल्याची हांव भितर वचून का फिकर नाही पळा एक पुत्रा सांगले रे म्हळे वाट दिलो चाललो घरकड असताना ताकू हळदी करून घरान तो आरामे उरची सोडून आपण लग्नाक भारताला मुरतो बट मग मी बाप्पाक सोयरीक होऊन दिन म्हणजे तुम्ही ताण वळटीक जाऊच कशी आणि तुम्हीच पाय मागशी ताण दुका बट मग या चेडा हांगाय हांव माझे पाय मुखार दवर निघा उतराकच ताका लग्न करता 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 म्हणून फुसले सुतस एकच तोळा हांव ताका लग्न करनी म्हणून जाल्यार तो आनी खंयचे भट्टा घेवन लग्न तर जाता तिचे ताका लागला लग्ना पिश्य किती असं बट मामा तुम्ही मुखार सोडून ती मामा तर नको ना अरे तुम छा छा त्या साथीनार या हांव लग्न करचें बट मग तुम्ही एक म्हणतारा कळडी करून एक झंडेल जीवन नष्ट करता शिवाय तुम्ही शास्त्र पुराण वचिले लोकांक उपदेश करताले श्रेष्ठ ब्राह्मण जाऊन काम करचे बट मग वा रे वा पंडो तुगेला तिम्मा माल पोतो यम्मी अण्णा घरकडे वचून बुद्धी सांगती सोडू मी गेल घरकडे येऊन माग बुद्धी सांगतो मोरे साप कन घालता गेला नको नर्वस जाऊन गेला पळ्या ही खबर ऐकून नव्हती डायरेक्ट घर लेवत नाही तुमगे लगे यायला तुम्हीच गोष्टी बोलले वय बट मग आज मग तुम्हीच रक्का बाप्पालो हो स्वार्थू जाल्लो विपरीतू बाप्पालो हो स्वार्थू जाल्लो विपरीतू गेल्ले सगळे आयुष्य दुडवाचे लेकान तूं गेल्ले सगळे आयुष्य वाडीचे लेकान तूं बाप्पालो हो स्वार्थू जाल्लो विपरीतू बाप्पालो हो स्वार्थू जाल्लो विपरीतू वेळू वेळाक सम खायना जेवना वेळू वेळाक सम खायना जेवना दानू धर्मू केन्नाय केलो ना दान
जालो विपरीत गेले सगळे आयुष्य दुडवाचे लेकान तूं गेले सगळे आयुष्य वाडीचे लेकान तूं बापालो हो स्वार्थ जालो विपरीत बापालो हो स्वार्थ जालो विपरीत बापालो हो स्वार्थ जालो विपरीत आमचो आमी अमस्वर केल्यार ब्रेड उरलो म्हूण ससार करून ससारशे उरले जाल्यार कांय ब्रेड जालें पळय हें आमी कसो करता म्हणाली ताकी लग्न केला म्हणजे कोरमूत गेले दिशा पण सोडोवता गडबड केला न्ही आमी तोंड पडटी आता कसं करतो म्हणजे पप्पा लग्न कशी राबवचे तशी नाही रे आता पळय हंगे हें पळय तुमी आतां हांव सांगला म्हणके आयकता जाल्यार सय जाय तुवें आयकता न्हय न्ही हांग बसवशी गोंड हाल्लो न्हू थंय फायदे म्हानताऱ्याक भिवून आंग काडून अशी काडली म्हणून मध्यगती हांव शिरका ना पेट्ट खावपा जायत ना बटमा तुम्ही बाप्पाला लग्न रब्बेल मुंजाल्यारी तुम्ही सांगील त्या खर्च आम्ही रेडी असा बटमा नाही रा फंडू तू कसं सांगता रे शाळेत तशें नाही जाल्यार हांव मिगेल हात आस म्हणून तुगेल बाप्पा कळले हांव खंय वचले मारे तू काय भिवका म्हण ना रे फंडू बळ्या हा देवा समजाव न्हू म्हळ्यारी तू दुसरो या परकू म्हूण हांव लेक्का ना देवा समजाव न्हू आनी भटमामा साक्षी दोन सांगता आयच्यान तू मुगेल फाटी पडलेल भाव कळ्ळी वे कसं ना फाटी पडलेल भाव आयच्यान तू मुगेलो अरे वा 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 फंडू चान्सार पडलो मरे पुता तूं आत्ता जाल्यार तुका गोंड बांदूं येता न्हय हे उत्तर जाल्यार आदी 10 सांगा पडलो न्हय तुमी जर करता म्हण जाल्यार रे हां हांव तुमकां सांगेल एक तयार असो वय न्हय हां हें पळय तरी चंद्रकांता हांव सांगिला आयका आतां पळय तूं हांगा आयलेलो विशय तुगेलो अन्ना कोळच्याक ना आनी हांव थंय आयल्यार म्हाका आनी तुका गुर्तस म्हणून तूं दाखोवन घेवचा ना आनी फोंडो तूं वय तशी रे लग्न लग्न म्हणून त्या तिम्मा माले धरू जीव वाऱ्यार घालूं ना कळ्ळें माय हांव आतां थंय 2-3 दिसान तेका येवचें आसा तिम प्रभूक चेल्ली दाखोवच्याक आनी लग्नाचे दिवस आनी नक्की करूंक हां अरे फंडू कसं रे येत ते उरलेले पुरो हो बटमा विसरून गेलो मुरे ओय मुरे हां 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 हांव विसरला ना विसरचें ना आनी तुमी विसरच्याक ना कळ्ळें माय हें पळय तुगे ल्हान लग्ना पिशे अशी काडून जायना तें ताका लग्न कोरनूच काडका कळ्ळें माय हां आतां पळय तुमी कसो म्हणू बिगेला मर्यादी मांद्रे मर्यादी दवर मांद्री बरे सर बटमा बाप्पा एक लग्न चुको न्हू मुगेल वायट जायनाशी पळया बटमा प्रश्नार पण जायत रे कांय भिव नका हें चोई आतां पळय तुका त्या गोविंदराय शणेन चेल्लेक पर दाखयता मक्का हां तुका ती चेल्ली पसंद जाली वे हे लग्ना पिशे नाटकाची नांदी म्हणू लाग देऊ नका बट बाप एखाद वेळेस ताण चेल्ली पास करता हांव करतो लग्न हांव जास्त लग्न न्हू पयस रे लग्न 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 आत्ता तुका सांगलें जीव तशी वाऱ्यार घालू का म्हणून हें पळय चंद्रकांता हांग्या कोण हांग्या हांव एक आतां प्लॅन सांगता हांग्या पयस म्हाका आनी कशें चेल्ली पळयला की तुका तुका हांव चेल्ली पळयला रे हां तुका सांगलें न्हू चेल्ली तुका पळयला दवरला हें तुमी प्लॅन आयकया हां
हा कळणार हा अडी नामो रे ढिना भटमाम सर्व त्या देवाल वेर बाहेर घालू मुखार सुच बरे वय नव हा चायत भटमाम वेळ जल्लो पप्पा केमेल चास वचून मेताच पैसा काफी करू सांगला शब्द काफी करता म्हणे काफी पिऊ न वचाती ना बट मग किंतु तिंबा आम्ही भाट पडायचं असं लास्ट बसून येता म्हणून सांगितलं काय कुठे पाहू ना बा लास्ट बसचा तरी मस्त वेळ असो आणि तशीची हांव काफी कोण जाला पियलो वच्चो का वय नव घ्या पट्टी माहीत सांगितलं तर पुस्तकाचे ना घ्या आपला तुम्ही काफी पिया आणि उरलेता पैसा म्हाका पूजे वेळ जालो हा नावच्या उदर वय तापवतवर ते पुशी म्हणून दवरला ना त्यावेळेवर पैसा हा पाय धर रे भटमाम असं बरे बरे हा पैसा कसं नाव रे तू गेले चंद्रकांत भटीन माय चंद्रकांत तू कसं करत तू हांव बेंगलोरान तू MA शिकता सर तू MA शिकता न्हय बे म्हणल्यार MA जाता तू वा 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 वय भटीन माय हांव आतां लास्ट इयराच्या एग्जाम बरून आयला मात्र जावो आमगे चेडू तशीची शिकून मुखार वत म्हणल्यार आमकां भारी संतोष जाता रे जावो हांगा येता राव कितें जायत भटीन माय जर आमी येतात येता आणि भटमा म्हाका सांगायची बरें जाव बरें जाव रे कोंडू आमकां एक तशी दूव अशी कोण जाल्यार फोंडू अरे फोंडू खंय गेला रे चंद्रकांत तू किती बाबा आपल्याला म्हाका यो बैस एक महत्वा कामा खातीर अर्जंट तुका फायशी मुंबई भायर सरता मुंबई वय ना बाबा म्हाका जायना म्हाका ह्या रजेन तू IAS एक्झामाचे परीक्षेचे अभ्यास करचे आसा कसल अभ्यास रे कसल परीक्षा शिकून शिकून पिस जालो म्हण गाद सर पोर तू शिकिलाय तुका पैसे दिवन दिवन हांव म्हणतार जाल रे बाबा ही एक्की परीक्षा रे ही परीक्षा जर तुम्ही खूद पास जाल्लो एक डिस्ट्रिक्टाचो कलेक्टर जाता कलेक्टर कळ्ळें तुका काय नाका कलेक्टरू एक्टर जावचे हे चोय हांगा मेगे लागीं हॉट सावकार चेल्यांक जात कायल्याची अंदूशी तुका लग्न करया म्हणून म्हाका विचार आसा कडेन त्या गडबडीन तुका खंय भोंवचें जायसना न्हय अंदूशी आतां तूं केन्नाच्यान म्हणटालो पळय बापा म्हाका मुंबय पळोवचें सर आतां मुंबय मात्र न्ही पुणा लोणावळा खंडारा हांगा थंय सगळे कडेन पळोवन यो मगल बी काम केलं बरें जातलें आनी तुवें गांव पळयलें बरें जातलें बाप्पा लग्न जायना पुढे कशी हनीमूना वच्चा सचीच नव्हे आता कसं लाका उगीच पैसे खर्च करता पराय आयल की तुमकां शिंग फुट्टाची लग्न जायना फुडें हनुमा वावचें आसा म्हणून तुमकां म्हाका सांगा म्हणणार
गाव नाही रे, हनुमान हनुमान हनीमून हनीमून. तू कोण सांगेल रे अनमान आणि सन्मान सांगू का हा कोणा पहिले तुका निवड सोडली तरी बापा मन दुखू नका मग. चंद्रकांत सांगते काय रे? सांगेल ना माय वच हॅलो बापू तिथलं कोण सांगता? अजून 4 दिवस फिर योर आहे नाव म्हणा का? पप्पा तिथलं अर्जंटच कसं काम असते अर्जंट ना जाल्यार हांव तुका इतलो वताय करता आशिल्लो हे पळय ते आमकां जाय मुंबयचे डिस्प्यूट प्रॉपर्टीचे डिक्लरेशन खूब नायकाले आमकां अवगुण जाल्या जाल्यार साक्षी पुरावे आधार सर्व आमकां बरें नसत फायशी आमी ताका चॅलेंज केलें म्हणारी ते आमकां गुण जाता कितें भायर सर कितें पप्पा म्हाका त्या प्रॉपर्टी विशीं काही माहिती ना नाही रे हे चोय ऊंच वचूनच बरं हे पळय हांवय जन्मायतना शिक्कील नाशिल्लो रे करता करता शिकिलो तूं मुखावेलो कुलदीपक तूं आत्तां हाची तयारी कर का कितें चल भायर सर आयलो हांव कागदपत्र घेवन हां चंदू तू हरबी सुद्धा जाशिलो पिकील मेळना वे साधारण कबूल जावन चल जाय मस्त वसूल करते प्रयत्न तू इथे मिकल बाप्पा कोण नवीन पडेस चमडी कळरीची दमडी सोडता जाण नाही का आणि तुमचाच खूबी निमगे तितले पैसे दिले मात्र वता ना रे ना म्हणून गट्टीदारी मुगणे अरे मात्र पेट्टे बीग हात तुगेले कांडीत पळय अरे चंद्र तू पैसे निमित ना मी गेले का तरी एक 5,000 रुपये जास्ती निमी रे कशाला नाही रे तू बरबरी शर्ट पॅन्ट घालून भोवताच ना म्हाका बी आयंड येशी येता रे तुगेले तरी येईल पुढे पॅन्ट आणि शर्ट घालून भोवत मारा या खंय बेगीन पाय मुखार खंय अरे कसं रे मिकला तू होड रे काय तू एक पेंटा का तरी पाय तुम्ही गेला उद्या पाय धुचे नाही रे मारा या अळचे पळचे अळते आ बरोबर असं करेक्ट अरे मी गेला तुझे पाय अळते सेम अरे बाप्या इतके दिवस आपण इतकी मावडी म्हाका मिगेला की सांगा तू मिगेला की जाव का जनरल पॅन्ट शर्ट असत जाव का जनरल बेल्ट चुन घ्या चालली की आम्ही येवजील मात सुरळीत जाऊ तशी पळ्या ताजेबद्दल सण हुसक खाणं सर्व व्यवस्था कसं कोण बटना मागचं करता येऊन चल रे ऑल बेस्ट ऑल बेस्ट ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡವರಿ आणि ಹೇಗೆ ಅಪೀಲ ಖರ್ಚು आता तुका किती जाईल सांग अप्पा मग तू औंदूची लग्न नी करता म्हणता तू होय आणि तिकडे एक सम पॅन्ट शर्ट समज संकट ना एक 2-3 शर्ट पॅन्ट शर्ट घेऊन होता आणि सिटी वरची म्हणताना काही खाण जेवण राबच्या म्हणताना मस्त मरागस काही आणि महिनभर राबची म्हणताना एक 4 पैसे आता तू असले बर एक 30,000 रुपये दिया ना हा 30,000 बाई 40 नका हा हे पळय मुंबई गांव म्हणाली थंय मस्तीतले मठ असती हा आणि देवस्थान असती थंय खंय एक मठा वचून थंय भट्टाक कसले दिलारी तो राबच्याक व्यवस्था करता इथे आणि रात्री जेवण दिता नुसत्याय पुणी रुमा भाडे इबाड करू नका हा त्या सकट तुमक जमता म्हणून सांगतास तुम्ही वचूनच बरं हा वच जाल्यार म्हाका तितले पैसे जाऊ का जाऊ का न्हय हा जायत रे आता दिता कडेन एक फुटकी कवडी मेळा तर मला फास हा तूच वचून येत ना 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 हपळे तुवें वच्चे हपळे दुड्डू आसता खर्चूंच्या वेळ लागना तशी चडशा शिक्का इथे आणि
उरणारी फाय तुकाच न्हय हांव येते वयर घेवन वतोय आं चल बाय चल तूं ताका 20,000 दिता आहा म्हाका कमीत कमी 25,000 रुपये जावका ती जायत रे दिता चल बाय सर किंवा 5 गटे असते मुंबई गाडी जायत रे पयलीं चंद्रकांता वाडी आनी वयर जेव हांव कडेन जेवता मुळात पाकला नाही खाऊ प्लॅन हा डायरेक्ट भेटे ओली वर्षांचा खालो हॅलो छत्री बॅग बी बांधून तुझ्या बॅग हा हॅलो अप्पा कोणावर और वच्चे तूक दवर पडके सर म्हाका खंय म्हूण हांव जिवान प्रबळ आशिल्लो चंद्रू चंद्रू हां हे घे पयशे हां हे घे पयशे एकटो कडेन दवर नाका हां आनी सांबाळ न्हू हां आनी कडेन हांगा उसके नाका एक 5 तो चड गेल्या म्हणून काळजी करू नाका इतलें मुंबई मात नाही रोडावला पुन्हा शिंदाला सगळीकडे भाऊ देव इंद मम्माला भट कसे कोण नका काय बाबा मग बरे काम आहे सदा बाबा वचन येता पैसे एक करतो नका जय जय आणि मला सोबत भाऊ यो अंगा काळजी करू नका इथे कोण आहे बाबा येता म्हणजे किंवा हा बी पाय पडत राय तू काय पण ते तू व्हायचं ना वेळ काळ सांगून येतोय फक्कने बरे पण काम झालं काय ते किंवा मग काय पण खर्चा झिमूर सगळ्या बरोबर हा बी बघता काय ते दिसतोय एक असा डेटा दाखवला चालतो बरं तू तुला बापरे वाशन वरतीच्या बोलत राह हे करा 1000 द्यायला देतो 10,000 25,000 किंमत ना आम्हाला धक्की दिल्या म्हणले करून 1000 रुपये हे बोले बोले मुसूर बोलाय मग या हां मस्करी शिकवलं हा समज मस्त वर्षाने गाव मोठे एक 5,000 अच्छा सर दाखलो आहे ना 5,000 तू सध्या अडचण म्हणून द्यायला लागेल तू गेला असे तर मग आमका मग अडचणणार आहे मंडळ जंगस रे ओके हां बस किंवा हा आहे तुला ते हंतूड एक वक्ता घाललो 4 बॅग तुला काढलं बरे काय रे नाही रे बुक कुठे रोड सांगलं रे माराया काय तर वस्तू वस्तू कोंडू चंद्रू लोकल जण गेली म्हणलाय आता हाय खुशाल गाव येतं रस्ते एकदम क्लिअर आता मजा 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 नमस्कार ओ बट्टो येऊ येतो आहे या खंय हो तुम्ही या ಅಯ್ಯೋ ಅशी ಒತ್ತಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಹಾ. ತುಂಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಸ ಇಲ್ಲ ಬೇಣ್ಣು ವಚ ಅಮಣ ಇಲ್ಲ बरं केलंय हा. ऐकया हा. कोंडू चंद्रकांतू गेले आता 8 दीस भितरी धडावन सोडया हा तें कोरिया हा. आता तेंची तुमकां हुडगास तेंच कोरिया म्हण आयलो सांगा. बरांक हा कासरगोड आमगे ते हा. जेल्ली पळता तुम्ही दनपार 2 गंटला येवका जाय तू तुम्ही सांगेल तशी करता हा आणि पळय येताना हा. तिका भारदस्त जावन येया ती
म्हणाली आणि म्हणता का आणि कसं तशी म्हणू नका तू हुडगाचं उर नाव आणि आमकानी फॅशन कसं नाही म्हणू अशी जेव्हा येऊ नका ती जायचं. नवो कोटू नवो धोतर नवे पुडवे घालून ये जाती जायतो, जायतो. आणि येताना हा नगदी हा हा हो त्या भांगार चंद्रुला अवसोलस भांगार कापड गडशिरो छ्या 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 ह्या पळया तुमकेक प्राय जाला तशी म्हणू नका तू असो हुडगास जायना आत्ता चेल ह्यो ऐकत हवा बोंबलेर पडची गडशीर जाऊ का म्हणतात तुम्ही हे पुढे कालाचे गडशिरा कापड जेव्हा व्हेल्लारी चेल्ली ऐकत म्हणून माग दिसना ती लग्न मांडव तुला न धावण्याच्यात कडे माग कसं नाही सांगू नका ती ताचे कधी राम सांगता जायचं. तुम्ही येताना नगदी कसं म्हणून घेऊन जायचं. बोंबलेर नाही गेला डिंबलेर पडचे गडशीर कोर घेऊन त्यांनी जायतो येता वा जायतो हा. जाय दनपारा जाणपारा 2 घंटला कासरकोड बरा शंतू अगो शंतू शंतू अगो शंतू काही गेला बाई काम करा घरला की शंतू हा कसं झालंय कोण आहे जी उठून गेलो सो इतली होडा नाही झाट झाट करणं होय गो कशी इकडची खांद्या म्हणके कसं ताळ काढून मग बिस्टत असं पाय पडतो तुका हगुरुले म्हणजे नाही आधी कानो का जाना लेदरू काय ना म्हणून मेगेल्या पाय तांडूचे मग गोत नवे मेगेल देवाल गुण बाई आता आमचं पळा पुढे कडर पडे तुका धनलक्ष्मीशी कोण दवा काय नाका धनलक्ष्मी करताची म्हणल्यार हे पुरा तुमगेली सुक्की वाती आणि काय ना काय किटले जाऊची काय ना अय्यो देवा हे पडा आज त्या तिम प्रभू मात्यारी शुभ मंगल सावधान म्हणून 2 अक्षर तागे मात्यारी घालली वे आमगे पुरा इच्छा सार्थक झाला म्हणजे पळया प्रतिपंत तुम्ही हेंची सकड म्हणू मेगेल हातान तू पोडपान आणि फोपळ दवरच्या जाऊची काही ना हे पळया तुमक सांगून दवरत हावा आज जर तुम्ही मक्का बनारसी कापड कुटकान जोडलो 3 जोडी कंकणा हे पुरा हाण दिन म्हणून चालल्या रे तुमगेली सकड गुट्टोस पळे पुरा जण येत्र बाहेर घात की ना म्हणून पळया तुम्ही त्या एक करू नको माका पुरा कळले अय्यो यो तू कसं नाही पैसा कसं नाहीला आणि कोणा गो तुपकाची आज तुझ्याला सांगा आव कस तयारी कर का म्हणून पडा आता त्या
विजय आले तयार रमणील तयार जाल्ली बाय भितरी पण तिका आतां तयार करचें आसा तयार करचें त्या वसून माया फोन करूं सांगिल्लें फोन केल्ली मॅ तुवें कसो म्हणेल ती अरे केल्ली हो फोन केल्ले म्हणल्यार ते वाण्या अंगडीचे फोनाचे बटन गुंडावन म्हणजे बोट वांटून गेल्ली न्ही तू मेळ्ळी बाय ती फोनारी कसो म्हणेल ती तुका मेळ्ळी वय जाल्यार ती म्हणाली आपणाक फुरसत ना म्हणून अरे तू सांगताशील न्हय गो कासरकोडाचे मश्न पडटा बायल उलयता म्हणून सक्कड सांगली हो हांवें जाल्यार ती म्हणाली पोरू एक पट्टी तुम्ही 2 वायडिकेचे दुड्ड तिका दिवयताची म्हणून सांगिल खंय ते दुडवाचे कसल जाल्ले म्हणून इमगेल तिणे अरे तू सांगताशील म्हण गो ह्या एक लग्न कुडले फुडेचे दोन्ही आणि आतांच्या तिन्नी पुरा दिता म्हणून तिका मश्न पडटा वयर विश्वास ना काय वे म्हाका तुमगेलो वयर विश्वास ना म्हणटाना दुसऱ्यांक कसं सांगच्यो हा जाल्लें साफ काढ मू तू म्हाका असो आता आशिलान तू तयार करया जायना मॅ चलो ओके ओके तयार करते भितरी जायत ते तुम्ही सांगील म्हणके हांव तुम्ही कोणाक यापोवचें सांगील म्हाका नाही वे वय आपेल वे विजयाक आपयला हे पुरो पडून विसरली विजय आपल्याच म्हणाल न्हू तुवें आपण पळय ती कसं काम भितर जाल्ला की ना की तयारी कसं सांगला हो पुरा तिका राब विजया गो विजया चिकी हांगे पुता हा बई गो चेरडा विजय आवडगा सेल कसं म्हणल्यार हांव तुका सांगील म्हणके नारलू तांदूळ शेशे पळेर हळदी कुंकुमा हार फूल आपोले चिक्कोळी पुरा हाण दवरला तू तयार केलं नाही रे बाई भटीन नाही पुरा तयार झाल्या कसं नाही काळजी कर नकाची जायत तू भितर वच आणि तुगे तयारी लाग जायत पडेल वे कितली चांग चेल्ली कसन काम दिलं पुरा करता अस्सल चेल्ली हो आजी काय पृथ्वी थलार आसक म्हणताना मग विश्वासूच जायना पळया नातल्या रे आजकालची चेल्ली हो हळदी कुंकुम नाका झाल्या बायलांक हळदी कुंकुम नाका झाल्या बायलांक स्नो पावडर लिपस्टिक जावंका झाल्या जगाक स्नो पावडर लिपस्टिक जावंका झाल्या जगाक हळदी कुंकुम नाका झाल्या बायलांक हळदी कुंकुम नाका झाल्या बायलांक तोप शर्गा कपड सगळी गेल्ली मूल्यान तू तोप शर्गा कपड सगळी गेल्ली मूल्यान तू टिमकल पॉलिस्टर प्रचार झाल्या जगान तू टिमकल पॉलिस्टर प्रचार झाल्या जगान तू कणाच्यो चळयो गेल्ल्यो संग नसतना कणाच्यो चळयो गेल्ल्यो संग नसतना धावनो नवीन फॅशन
परिचय. तिमप्रभू हरीश चंदावर, मष्टभट तोंडसे वेंकटेश शोणाय, शारदा अक्षता कामत, चंद्रकांतू प्रमोद मल्ल्या, गोविंदराज शोणाय कृष्णा चंदावर, विजया दिव्या भट, समाज बांधव आनंदराय प्रभू, स्वप्न सुंदरी कुमारी यशस्विनी बेंगळूर, नृत्य निर्देशन विदुषी प्रभा किनिंग आणि फोंडो कमलाक्ष सराफ. तुम्ही पळतासाठी कोंकणी नाटक लग्ना पिशे लग्ना पिशे. दोन घंट्याक येऊ का म्हणून सांगील पण आणि काही पाहुणे हांगा वाट जेव्हा चुकली की वत्ता बरा खंय जेव्हा माती गुण पडलो हो म्हणतारो की आमगे ह्या फोर्जरीचे पोरगोळ जेव्हा हक्कायलो नाही आज जेव्हा फाई कळताच म्हणया ज्याला आत्ता जेव्हा कळला रे इतलं पुरा हांव केलेलं उदका होम केला म्हणके जाय ये नी पळया. तिम प्रभू कोटेश्वर तेरसी हल्ला धोलात येतो यावा यावा. मोटार भोंव नाशी 500 वर्ष जाली कोण गो तुमका आमगेला घर छोटूच्या जेव्हा त्रास घर ती दूर हो स्टँडर आता न्हू चमकून पाय फुटून गेले आज काय आम्हाला चोडची प्रायव आहे. अय्यो देवा अशी मी गेला सांगली मी त्यांना सांगेला तर जेव्हा सांगून होतं ती छोटी प्रायव आहे म्हणून त्या सो आम्ही खंयची काम आवडतात काम खंयचे आहे हे सगळे आलोचन करून आम्ही आयला ती वय न्हय थप्पने चले ना पास केला मेळपाची खरी नापास करता हो हांव आसता न्ही नापास करता कोण धैर्य आसता तुमकां एक विषय सांग तुमकां फक्त सोयरीके खातीर जीव दिवू का म्हणून हांव निमगे जाले फक्त जीव दिवच्या तयार आसता तुमी
तशी प्रसंग येता म्हणटास तुम्ही उदाहरणे सांगली हो म्हळ्यार हे लग्नच पळय तुमगेले झटपट जावपा ह्या लग्न जेव्हा ह्या आईनी म्हणून जाल्यार विघ्न आयली म्हळ्यार तुमगेल्यानी लग्न जावचे मुखाचे जन्मा दाखलो हांव तुमी सांगितलं तशी करता तुमकां गत असलो हांव कशी चिडून उरता न्हू मग एक पण लग्न जाल्लें वय गो जाल्यार चल्ले पळोवचे येवचे हे पयले पडटा म्हळ्यार त्यांना अशी खंयच रिवाज अशी गो श्रीमंत पुरुषे वेळार चल्ली झळकली मा वयलं वय हां आतां चल्ली आनी गोविंद रशेनी गोविंद राशेने आईला हो तांबडी आईला एक आमगे ते सोण पॅड घेऊन येत म्हणून मार्केटा गेला आता येवचे जाल्या चल्ली हांगा आसा वय 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 खंयसो वयसातले आमचो कोण ती आत्ता काला चेल्यो मेकअपा बसले ती हिला पात्या आईलोच पळय गोविंद राशेने नमस्कार 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 गोविंद राशेने नमस्कार हे कसले तुम्ही मातशी म्हालगड गो अरे हा तू मालगडो धाकलो म्हणून हांव माव म्हणाले एक मर्यादी आणि तू काही तशी मालगड धाकलो म्हणून लेखताना हा हे पण भितर जावला आणि भितरी तयार करायच्या नांकी म्हणून पळून या बटो हा तुम्ही सांगलाय आमकां शेळी गोविंद रायलो खावच्या जेवणच्या प्रॉब्लेम म्हणून आता हात पडयला अप टू डेट जेंटल माणसो दिसतो वय वो तुम्ही दिलेले हा तुला भाड्यार कान जालना दिसता कितले म्हळ्यार चेल्लेलो बापूसो मात्र नाही सावकार तीन प्रबल माव म्हणताना बारदस जाण येवका न्ही भाड्या भाड्या जाय गो जाय मुखार सुद्या वय 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 हा पैसा हो गोविंद राशेने नो हा चेल्ले का दाखोवचे वय 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 टॅग कोण सोडावो वय गो रमणी घेऊन यो कसं रे बटो चल्ली बेस्ट आसा ओ माझ्यांना तू ही निघेल यजमानी हो पैसा तुझ्यांका भितर बसा रमणी घेऊन काफी रमण करी निघेल यजमानी हो पैसा वय 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 गडबडी करू नका ती मुखार या मुखार बस सावकाश सावकाश तुला तुझे भावी पतीच नाही का आणि तुझे पप्पा बैस पुता रमणी बैस 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 हा हा या कितले पुता तीन हा तिनी पास हा रमणी तुगे नाव कसं चेडा रमणी रमाणी रमणी वय हा शदो हा आता पळा काही भायर तुळशी का फूल कुंकुम लावून हाडे हा रमणी घेऊन कडे मालगड्याला पाय देवचे रिवाज तो हा हा वस चेडा वस हगुरा सावकाश 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 कशी हात दृष्टी चमकाण समज हो हा फक्त चल्ली बघेन लांब असं अय्यो थो लांब जाली म्हणून किती वो हा? लांब जाल्यार तुमगेले उरलेताना माती बगसून उरलेतली हा जालना माया थाट चमकाण पुरा हा बरोबर हा या या पुता या बेस पायदे तई तुगे भाभी पापणाक सुरवेरी हा हा बैस आता एक
पद म्हणून हांवें जाय तो हा जावन वचो हा रमणी एक भजन सांग पुता पूजिसले पूಗಳ ತಂದೆ ದರುಶನ ತೋರಿ ನಾನಿಂದೆ ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು भटो भटो हा ताळ बघेन दाटूच आणि खंय की आयकलो वारी दिसतो वैव तिंपर बुनो घरकडे समज जेवण खाण सम ना वो हा ताळू सुचिके बसला आता तुमगे ते वालडी जाल्यार पळय दूध तूप खाण जेवण सम पडतरी ताळू बरो कोगिले कंठशी जात पळय काही पिऊ नका ती. आणि हे पद फेमस हो रेडिओ रे हांतू तांतू हेच आजकाली पद तुम्ही ऐकूनच का ऐकले, ऐकले. हा ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ ದರುಶನ ಕೋರಿ ನಾನಿಂದೆ तेरेयो बागिलनु. हा कशी चल्ली पास होय तुमका मग चल्ली पास हो चल्लेक हांव पास की त्या विचारा हा गोविंदराय शेणे नो पळया चल्ल्याक चल्ली पास आता चल्लेक चल्लो पास की म्हणून तुमगेल्या दुवेला निमून आमकां सांगा पास की नाही हा ಚಿಕೆ ಹಂಗ ಯಾಯ पैसा तिंपर गुनो तपली बुडली मुवा हा म्हणता तिकडं भितर घेऊन वच. हा हा अचडा तू भितर वस पटा भितर वस सावकाश तपली बुडली मुवा चलन मग ना पास केल छे 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 खई नापास करतो होती काही धैर्य असा तुमगेल खाल्ला नाना वासवा नापास करनी शेजारी तुमगेल सुरवे बाईले वाटदिलो लग्न वाटदिलो चाललास म्हणून कोण की वाटेर पडलेला तांकां सांगली काही हो चिकेचे लग्न मुखार सुद्धा भित्त आसा ती म्हळ्यार तुमगेल पश्चात मगर पश्चात म्हणाली लग्ना पहिले मग मरण काढतात की तशी नाही हो तांगेलीची चूक म्हणून जायना पण आता फाल्ल्याक म्हळ्यार फाल्ली नाही आणि 10-15 वर्सां तुमगेल काल नंतर हाय तांगेल पुत्तान तुमगेल पुत्तान तिक जेव्हा भायर घाल्ली म्हळ्यार तीन वचची काही जालें पाप तरी त्यांनी हांव कसर करता म्हणून सांगता ती काय करू का म्हणून हांव वचना बाय तांणी एक पिशिलो तांणी छानशे उईल बरोवन हाडला ताचे वयर तुमी एक सायन घाल्ली बाय तुमगे लग्न चाललें म्हणके हाडा ते उईल हा साई गोविंदराव शेणे नो त्या उईल दिया हा हा त्या काणू का ती त्या कळल्यार सगळ्यांक कळटा तिना म्हणून हा 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 यांगे या हंग साईन घाला हा त्याला म्हणून वचीं का न्हय हा वाजला हो आता कसं नाही चढ बरें न्ही तुमगेल काल नंतर तुमगेल संपत्तू भंगार दुड्डू बँक बॅलन्स सगळ्या सौरमणीक म्हणून बरेला इतलेंच सही करतो हाडा 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 एक हगूर साईन करा हंगा हंगा हा ती ये प्रभू झालं आता तुमगेल वाडलिकेच्या शेण आहे वाजोच्या कांय तोंदरे ना हो कांय भिव नका ती हा गोविंदराव शेणे न्हू हें घ्या ह्या भद्रतेन दवर घ्या हा कळ्ळें हें घ्या हा आता प्रभू न्हू मुहूर्त केन्ना दवरचें म्हणचें जल्दीत वगी मुहूर्त वरा वय आत्ता केलं तरी हरकत ना हें पळया लग्नाक पळोवचें गेल्यार आज बरो मुहूर्त आसा पळया हांव काली पंचांगान तूं लग्न पुरा पळोवन मुहूर्त पळोवन दवरला हो तुमगेल खातीर हा आज पळया ह्या लग्ना मुहूर्त आसना हें प्रशस्त जावन आसा
60 वर्सा एक वेळा येतो हा मुहूर्त मात्र नाही हो आजी नक्षत्र पळाय भरणी कृतिका बरो नक्षत्र ह्या चांग दिसांतू तुमगेले का लग्न कार्य आमगेले देवग्रहांत एक पूर्ण शास्त्र कोण सोडया नाही नाही हांव सांगते तुमचे कडेन रे धाटान पुरा हॉलांतू व्हडले हॉटेलांत आनी करता म्हणून जाल्यार रे मिगेल कसं न्ही अभ्यंतर ना कसं म्हणून तुमचं सोडलें बटो थाटू माटू खर्चू हॉल आणि मागीर ते जेवण घेवण कसं करमाचें वय ना वय हा तरी आताची लग्नाचे कार्य मुगसून सोडा हे घ्या पैसे आणि गोडशे हाडा या तांकां न्हू वय 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 दिवन येता गोंयदा शेणे न्हू हें दवरून घेया आनी आतां हांव भितर वता तयार करूं जाय तर तुमकां वय वय कांय भिवू नाका हां हांव पुरा करता जाय तो जाय कांय भिवू नाका वय गो गोंयदा शेणे न्हू पळया आतां भितर पुरा तयार जाला हांगाचे एक लग्न शास्त्र कोण सोडया हांव भितर वता केन्नाक एक म्हळ्यार तुमगेर जामे मनशाक हत्ता दवरून भितर आपण हाडा म्हळ्यार तो एक रिवाज आमगेलो हगूर आपण हाडा येया अयो हे कसं भटमा नाही नाही आत्ता बोट्टा दवरून आपण हाडा ओ तशी वे हगूर 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 Yeah. Yeah. स्वस्ति श्रीगणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मरणं विनायकं चिन्तामणि देवरं लेण्याद्रिगिरिजात्मकं शुभरदं विघ्नेश्वरं गोदरं रामो राञ्जनसंस्थिते गणपते कुर्यात् सदा मङ्गलं शुभमङ्गलं
हो तेम प्रभू काय कमी कोण नाही हांव नाही जाल्यार रे तुका पाप कोण लग्न करता आशिल्लें वही समज बुद्धी आशिल्ली कोणी चेल्ली तुमच्या म्हणताराक लग्न जायनाशिल्ली सत्य उलयले तुम्ही म्हणतार म्हणून एक म्हण नको आतां जावन गेलेल्याक पश्चाताप करून कसर प्रयोजन आसा जाऊन गेल्याक कसन जाल्या पेंट लावून पड काळ केल्या दांत म्हणलेले बांधून घेतले काण हातान दिता पळोवची 4 चौग तरनुगी म्हणतार म्हणून आतांनी उतर मुखार सोयल्यार प्रकरण विकोपाव जाता हिकटा चंद करून उल्लवून भितरी रवण करता रमणी पळय आमी लग्न जाल तशी अशी उतर उल्लवून बर दिसना पळयता हास्ती दा आणि तुम्ही रडी येता रमणी एक घोट म्हाका कुणी कॉफी करून दी कॉफी पळय मैं जायना म्हणले ते हांव ही घरची गृहिणी गिरणी नाही येवेतो प्रभून वा 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 हा आत्ता खंय येतो तुमकां मिगेल उडगासो अशी ती तुम्ही हसत खेळत आशिल पळोवन भारी संतोष जाल पळय देव तुमकां बरें करो कसर कर्मा संतोष हो हा लग्न जायत लागेल तर 4 उतर उमयली ती हा तुमगेले थंय लग्नाशास्त्राक हात धरलो वची आणि अशी बशी उठली मला चुकून हात लागली अशी आतां लागी उचलरी मानकुटी गायशी करतो मोठो सांजेचे 7 घंटे झाले की कुडा वचून खीळ घालता कसर करता देवा गो तूं हांवें मुगेले वाण घेवंक वाण घेवंक कसर परिस्थिती आहे का हो आतां हांव कितें करता सांगा ठीक परगुनो तुमकां तेजो सो वायडी के दिसू हो मुकुरा करून तुमकां हांव मोकळो केलो आतां हांव कसो करता म्हणटा तुमी बटो तुमकां दुर्बीण आवो तुमकां दुर्बीण आनी म्हाका स्वर्ग मेळना तुमी मस्त खटपटी केली आवो घटना तुम्ही असं काम करचे नाही जशिले त्यास हे हस्ती गोड म्हणून मक्कणी निघेल अन्नाक फसवून असं नंतर एक घंटल घाली ते तुम्ही मक्का असल बा म्हणणार मक्का अयो देवा आतां हें तुमगेलें बम म्हूण बायला लढाय तूं हांव मध्य येवन खंय शिरकल की म्हणून बटो कसं रे असो हे प्रकरणाचे निकाल करून तुम्ही वचपाची सय्यस नाका नाही हो तुमगेले हे बायल बापणाले आमचो हांव कसाला येवन पडलो की म्हणून याद थांबवा नाका बटवा तुम्ही हाची निकाल देऊनच वचुका कळ्ळे कळ्ळे मगर मर्यादा हिंगा पॅन्ट 3 तास करून सोडल्या हो हांव उमरा भायर कसले म्हणून कोणाकय घेतला आशिल्लें तर मगर मर्यादा हिंगा 3 तास केल्या बटवा आत्ताच हाची निकाल जवाब हे घ्या मग नक हो हा बिलकुल पण हा काय होता वरती खाली हा झणझणी पैसे खर्च करून तू खाल्या हा वरती खाली सगळा दिलं सून आहे वासडा काय ಹಂಗೆ ಬೈಸ ತಿಂಪ್ರಭುನೋ ಬೈಸ अशी बेजार करून येवते दोळ्या उदक काण घेवन खाती हें पळया आयकया हें पळया तुमकां अवमर्यादी कोरका तुमगेर कसले धोका दिवका नातल्यार तुमकां मोस कोरका हें खंयचे आमगेल्या मनांत नाशिल पळया हें पळया तुमगेल पूत चंद्रकांत आनी फोंड
तुम्ही दुसऱ्याचे लग्न जाता ती म्हणून कोण घरकाड येऊन रोण बसली ती कशी पण कोण भटमाम ह्या लग्न चुको का गाव सकड आमगेल मर्यादे वत्ता म्हणून ताचे खातीर हांव हें सांचे एक नाटक हांव हें घडयलां आनी तुमगे स्वार्थ आशिल्लो वय तिंपलो न्हू जाल्यार एक पारमार्थूय आशिल्लो पळया तुमकां ह्या लग्न जाल्यार गांवची फाय कस्स म्हणटा आशिल्ली तुमगेले मर्यादे 3 कास जायनाशिल्लें आतां हें पळया तुम खंयच्या उणे आसा देवान तुमकां इतलें दिलां की तुमगेर 7 पिढी बैसून केल्यारय दुड्ड आसा आनी काय दुड्डू म्हणून कसले ताचे मागशी लागता सांगा म्हाका आतां पळया तुमगेर पूत शिकला कलेक्टर जाता आनी ताका जावची आशिल्ली बायल आसा पळय तीवय शिकल्या तांणी बेंगळुरांत चांग कामार आसा तो म्हाका कसो सांगता गो तसो म्हाका अन्नाले कसं नाही नाका म्हाका अन्नाल्यार खंयचे आस्तींत आशिना आमी स्वतंत्र जावन बेंगळुरांत दीस काडच्याक पाव आसा ती म्हणटा तेन्ना हें पुरा कमयलेलें कोणाक तुमी वय वो भटो हें तुमी केलेलें मगेले तुमी मगर दोड उगडले आनी ना जाल्यार गांवांत मगर मर्याद कशी जाताली म्हणून वय ना आनी आज वरेक हांव फक्त दुड्डू पैशा मातशी धांवन मगर जीवन वायट केलो वो मगेले शेजारी पाजारी आपत बांधव म्हणल्यार तांकां दूर जालें चंद्रू लावसूय म्हाका सोड गेली अंतीम समयाचेर म्हाका कोण येतलें म्हणून म्हाका चिंत सुवा तुम्ही म्हाका ह्या घोर संकटांतल्यान वाचयलें आतां तुमी कसर करगा हांव कसर करगा म्हणून तुमी सांगा हें पळया तिंपर न्हू आयकया आतां तुमी हें पुरा सोडात तुमगेलें आशिल्लें कसन संपत आसा पळया आमगेल्या समाजांत कितकी बुदन चेडूं आसत आर्थीक परिस्थिती समनाशी मुखार शिक्षण करूं जायना तांकां चेली वाडील आसा ती लग्न करुया म्हळ्यार घरकाड्या तांगेले परिस्थिती तितली चांगिना चेली घरकाड व्हरून गेली तशें आसतना हें दुड्ड आसना हें बरें कामां वापरुया देव तुमकां सोड घालना पुण्य मेळटा तुमकां सायत वो हें घेया मगर तिजेर हिसाबी आनी आज दोनू हाजो वेव्हार तुमी सांबाळा चे हें म्हाका नाका हें तुमी ते तुमगेले पुत्ताक चंद्रकांता दियात आनी ताका सांगा तागेले बायल आसा न्हय ती व्हडली सोशल वर्कर ती कसन करूं नजे पुरा गतस तुमगेले दुड्ड आसा न्हय ते कशी वापरका पुरा आतां तुमी कसन करता देव धर्मा कार्य करा मठाक वचा देवस्थानाक वचा हरिकथेक वचा पारायणा वचा देवस्थानाक कसन पुरा जाता थंय वचा देवाल कार्य करा जायत वो कळ्ळें वय आतां दोनू हांव मुखावर आयुश्य पारमार्थीक जिवनांत घालयता देवा नामस्मरणांत घालयता आनी आतां म्हाका हातुलें म्हाका कसलें नाका जालें तरी चंद्रकांता यो पुता आनी तुगेली ती काय पळय बैस चेडा बैस पप्पा हे तू सैन केलेलं बिल्ल चंद्रकांता ना रे हें हाजी म्हाका जाय गरज ना आज दोनू तूं आनी विजयाश हें सांबाळटली म्हाका आनी कलय नाका मगर आशा आकांक्षा आतां सगळें पूर्ण जाली हें घे तिजोरी चावी आनी हें सगळे पयशे सत्कार्याक खर्च करा ती जायत न्हय हां जल्ला चेडा पायदरी पायदरी पप्पा तुगेले मन दुखेल्या खातीर क्षम करता बाबा ना रे देव बरें करो ना रे कोंडो खंय गेलो तूं यो करता न करता यो सर्व अपराध तूं क्षम करता जायत रे कोंडू बुद्ध्यापूर्वक हांव केल्लें न्हय जायत सगळें समज जालें हें पळोवन भारी संतोश जालो बटो तुमी हें वापरलेले बुद्धी खरेंची एकदम बेस्ट वो बॅरिस्टर बोर्ड वो तुमगेले पप्पा एक रिक्वेस्ट म्हळ्यार सांग म्हाका मुखारचे शिकवणे खातीर बेंगलोरा वचूं जायत रे आनी आमगेल फंड सांज दाखून आमकां तुगेले सेवा करता वय ताका तूं आमगेले इस्टेटीचे मॅनेजर म्हूण सांगून दवन घेवका बाबा जायत तूं सांगील तशी जातलें जायत
त्यात नाव आहे होय ती पडायला छत्र ती पडायला वा वा डमडम गरनेल्यारी सुरसुर सुरू पाणारी डमडम गरनेल्यारी सुरसुर सुरू पाणारी चंद्रुला दिव्वण गेलकारारी भारी गडदेरी गेलकारारी भारी गडदेरी डमडम गरनेल्यारी सुरसुर सुरू पाणारी डमडम गरनेल्यारी सुरसुर सुरू पाणारी डम 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 सुर 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 ताण्या बायलांक कापड दिल्ली शाहपुरी ताण्या बायलांक कापड दिल्ली शाहपुरी ताण्या भट्टांक दक्षिण दिल्ली हात भरी ताण्या भट्टांक दक्षिण दिल्ली हात भरी चंद्रुला लग्न झालं गडदेरी भारी गडदेरी डमडम करनेल्यारी सुरसुर सुरू पाणारी डमडम करनेल्यारी सुरसुर सुरू पाणारी डमडम डम 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 सुर 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 तन्ने वेळारी दिल्ले ಹೊಳ್ಳೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಮಂಡೆ ತನ್ನೆ ಬೇಳಾರಿ ದಿಲ್ಲೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಮಂಡೆ ಜನ ಬೇಳಾರಿ ದಿಲ್ಲೆ ಉಂಡನಿ ಸುಕ್ರುಂಡೆ ಜನ ಬೇಳಾರಿ ದಿಲ್ಲೆ ಉಂಡನಿ ಸುಕ್ರುಂಡೆ ಚಂದ್ರುಲ ಲಗ್ನ झाले गडदेरी भारी गडदेरी डमडम करनेल्यारी सुरसुर सुरू पाणारी डमडम करनेल्यारी सुरसुर सुरू पाणारी डमडम डम 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 सुर 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 जय जय राम कृष्ण हरी 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वांनी 1 मिनिट बसू रास का एक छान रीतीने एक धन्यवाद समर्पण करता मी परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी दिव्य चरणारविंदारी नतमस्तक जाऊन आम्ही धन्यवाद समर्पण करताची बेंगळूर काशीमठ व्यवस्थापक समिती BKVS जोरदार ताळ वाजून सन्मान करा तशी चातुर्मास कल्चरल समिती ताजे हेड आसाची आमगेले दयानंद पैमाम म्हणून भारी खुशीर आमकां आमंत्रण दिवन हे नाटक तुमगेले सम्मुख खेळिल्लें आसा डॉक्टर चंद्रशेखर शेणे मामान भारी सुंदर रीतीन हे दिग्दर्शन दिल्लें आसा विथ स्पेशल थँक्स टू पाणे मंगळूर दयानंद पैमा हांगेल सौजन्यानी हे काशी मठांतू बेंगळूरांतू आज नाटक जाल्ले बद्दल आमकां भारी खूश जालें आणि अखेरीक श्री प्रकाश किणी
माम हे नाटकाचे बँगलोर कोऑर्डिनेटर म्हणून गेलो सुरवें ताकून आमकां मस्त पुरा मदत करून ताणें हांगा नाटकाक प्रदर्शीत केलें. धन्यवाद सर्वांक तांकां हांव मनपूर्वक आभार मानता. आनी आमी रंगकर्मीचे टिमाक हांगा बेंगळुरा येवन त्यांनी तुमगेले समुख हे नाटक केले बद्दल धन्यवाद. आता डॉक्टर शने मामाका प्रकाश शने मामाका हांव एक दोन शब्द उलोवचे रिक्वेस्ट करता. भारी एक चंद नाटक आमकां पळोवचें एक भाग्य मेळ्ळें. आम्ही रंगकर्मी म्हणून मुंबईतून ताणें कितलें चंद करून एक नाटक खेळ्ळेची. प्रति एक कॅरेक्टर जिवंत जावन आशिल्लें. भारी एक चंद करून तांणी अभिनय करून तुमगेल्या मुखार प्रस्तुत केला. आमकां भारी खूश जाला. आमी काशीमठ BKVS तर्फीन तशी कल्चरल कमिटी तर्फीन आम्ही रंगकर्मी हे टिमाक आमी आभार दावन आसा ती तांकां धन्यवाद सांगता अशें भारी चंद करून तांणी केलं. आत्ता आमगेले BKVS प्रेसिडेंट डॉक्टर दयानंद पै मामू तशींची मोहिनी पै माई आनी गुरुदत्त प्रभ मामू हांणी मुखार येवन आर्टिस्टाक सन्मान करूंक काय म्हणून हांव निमून घेता आसा. डॉक्टर दयानंद पै मामू. पूरा आर्टिस्ट सकल येते. हॅलो हॅलो मेरे स्थान देव भगवान पार्थार्थी देवाला हांव प्रार्थना करता. तेजी आमगेले सैमीन तीर्थ हांगा उपस्थित आशिल्ले सैमीन तीर्थ स्वामीले देवचरणारी शास्त्रांक प्रणाम करता. आनी हांगा येयले मुंबयतून हांगा येयले सगळे नाटकां ट्रुपांक आयला. तेजी हांगा आशिल्ले सर्व जाण हांगा कलाभिमानी कला पोशक पुराय जाण आयिल्ले. तुम पुराय जाणांक म्हगेले शुभाशयू आनी भारी एक तुमकां शुभकामना सांगता. आतां आयज नाटक निजावन सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार हांव पुली फाटी सांगलां हांव एक नाटककार नाटक मस्त नाटक आहे 15-20 नाटकां तूं पार्टिसिपेट केला एक्ट केला म्हणटा म्हाका कोता नाटकाचे कितले कश्ट आसा म्हणून आज किचन रितीन केलेलें सादारण म्हणटा न्हय तें कळ्ळें. सादारण म्हणटा जायनाशिल्लें कारण चंद रितीन केला. आनी हें नाटक हांव मस्त नाटक पळय हांगेलें नाटक मुंबयन गेलें थोडें पळयलां. तशें बेंगळुरा जालें थोडें टोनावत की दोरनाथ बोरांक खंय कितें जालें थोडें तेन्ना हांव चमकलां. प्रतिबट तें नाटक पळोवन म्हाका तितली खूश जातली. तेन्ना हांव प्रकाशगिनी सांगलें एक नाटक हांगेलें घालोवपाची बेंगळूर जेन्ना कोळगा तें नाटक म्हळ्यार कसं जालें आयज नाटकां पळयात तुमी खंयची कॅरेक्टरांनी वायट करनी प्रति सान जावो व्हड जावो प्रति कॅरेक्टर तांगेलें तितलें नाजूक जावन ताणें एक्ट केलां. भारी खूश केलें ताणें. म्हाका एक्चुअली आज आतां रबिल्ल्यार उलोवचें जाता तावळे तुमी अर्द पूण म्हाका उरलें म्हळ्यार उलोवचें जाय म्हाका ताळ हें जालां सैत्या निमती कळ्ळें. जाल्यार देखून म्हाका क्षेम करायची हांव विचार नाका म्हणून आशिल्लो. मागीर हांगेलें नाटक मिस करूं नये म्हणून चंद्रकांत शणै भारी चंद करून केला तुमगे टीम भारी चंद करून केला पळय. वी आर एवर ग्रेटफूल इदा. आनी एक तांकां येश्वर दिता बेंगलोरांत केन्ना येता जाल्यार आमी केन्नाय तुमकां सपोर्ट करताची तुमी कांय वरी करूं गाची. आनी प्रत्येक तागेले आतिथ्य तुमी स्विकार करताची त्यामान आमगेले जाल्यार फुल्ल सपोर्ट मेळटा तुमकां. चांग नाटक आसला घेवन येयाची तुमी हें करूं म्हणटा डेट सांगायची त्या डेटाक एक म्हळ्यार काशी मठ खाल्या सुका तितले कंडिशन परत खंयचें ना येता तुमी येयाची. तुम भारी भविश्य चांगलं आसा आनी कले सेवे मस्त कराल तुमी म्हण सांगून हांव दोन उतर पळयता. आनी कशें केन्ना पळयता हांव तूं चांगलं नाटक करी नाटक आसा म्हण हांव हांगा कित्याक म्हळ्यार हांगा पुराय बेंगळुरांत पुराय जाण कलाभिमानी तांकां कलेंत इंट्रस्ट आसा. ऑर्डिनरी स्पेक्टर न्हय ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट न्हय हय. मागीर आतां तुमगे हांगा सगळे समाजा सर्व जनां तर्फीन तांकां 1 लाख रुपया काणी दिवं म्हणून हांव तांकां स्विकार करता म्हणून मनव करता. देखून आमी दिवची 1 लाख कांय ना हे भजी साने म्हणटा जाल्यार एक कले केन्ना एक एनकरेज करूं म्हणलें म्हगेले भावान ताचे खातीर हें देखून स्विकार करूं म्हणटा सांगून मटा तुले ना बाय
स्वामी गुरु महाराज की बोलो संयम भजन तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की BKV तर्फे डॉक्टर चंद्रशेखर शेणे मामा का दिलेलं नाही आहे पुऱ्या कलाकारांका तुमका तुमका गौरव करून गौरव काही दिकून म्हणू BKV तर्फे गौरव काणेक शेणे मामा का अशी जी मुखार वर एक ನಂಗೆ ಇವನು ತಂಗೆಲೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಕ म्हणून निमगून घेताची गुरुदास प्रभू 1-2 मिनिट ओळख म्हणून निमगून घेता इतले वेळो हांगा सर्वनाल्या पुरा जाणाक भारी एक हास्याचें रसदवतण हासाची रसदवतण म्हणून सांगता म्हळ्यार प्रत्येक सिनांतू तांगेर एक नॅचरलिटी आशिल्लें बॉम्बे म्हणाले एक महानगरांत वचून एक कडेन सरवून तांणी एक नाटकाचे एक प्रॅक्टीस करून 50 वर्सां फुडें हें नाटक केलें नाके म्हाका एकदां दिसांना डावट आयलें तिम्मप्र तेदन कशें आशिल्लें तशें ताणें मंतार आशिल्लें की आतां आशिल्लें म्हाका एक डावट आयलो म्हाका मागीर भारी एक हातूं कसं म्हळ्यार मस्त जनाक मस्त नमूने पिशे आसता दांत वत्तरी सेक्ट दवरून हें लग्ना पिशे अशें भारी अप्रूप म्हणून हांव दिसलें तिम्मप्प प्रभू मामान भारी छंद कोण केला कृष्ण भट मामाने बार लायक केला आनी एक एक पद्य आशिल्लें तांतू 2-3 मॉरल आशिल्ले भारी खूश जालें तें आयकून सुखाच न्हय हें संवसार म्हणून सांगून भारी बेजारान बटील मागीर सांगता आसतना लेखलां कसंग्यान तस्स म्हणून मागीर तांणी झगड करतना लेखलें हा हें करेक्ट भारी बेजारान म्हणालें करेक्ट सुखा न्हय हें संवसार म्हणून सांगतना सुखा न्हय न्हय ती ಸ್ವಲ್ಪ तांतू दुडवाचे विशय आशिल्ले म्हणून मागीर कळ्ळें तशींची हळद कुंकुम आत्ता चेडवांक नाका म्हणाल एक तेव्हा एक मॉरल मस्त तांणी एक नाटकांतून तांकां कळना अशी एक आमकां पूर जाणांक केलो एक मॉरल आत्ताचे चेडवांक सांगून दिलां भारी खूश जाली ता म्हळ्यार तांणी एक स्पेसिफीक जावन सांगनी तें नाटकांत एक सना एक न्हयशी एक उदकाचें एक जर अशी जावन चमकलां तें मनांत आयल्यांक कुडलें कळटा तें हें आमगेल्या समाजाचें खोड हें म्हणून सांग तशींची एक आत्ता चेडवांक मृष भट मामान एक उपदेश तांतू दिल्ले कसं कोर कातनी कसं करू नज म्हणाल एक तांतू एक सना एक तांणी सांगलां ओवरऑल एक मॉरल आशिल्लें एक हास्य आशिल्लें आनी मुख्य जावन आमकां पुरा जाणाक आमी कलाप्रेमी जावन तुमी कसं येद्रा बसल्यांची मंत्रमुग्ध म्हणून सांगताचे आमी मंत्रमुग्ध जावन तांणी केल्लें म्हणून सांगून हें बेंगलोर श्री काशी मठ वेवस्थापक समिती तर्फेन तशींची आमगेले महाकला पोशक हांव लास्ट टायमान सांगिल्लें दयानंद पै म्हळ्यार आमगेले प्रेसिडेंट मान न्हय तो कोणेय येवचे लायक एक अभिनय लायक एक कले पळयल कुडले ताका एक प्रोत्साह करची तागेले एक तागेले मना भितर ताणें तो प्रिपेर जाता तितली खुशी हांव पळयता आशिल्लें तागेले हुशार ना जाल्यार म्हाका कांय कुडवना रे खांक येता म्हणाल म्हगेल्याक जाल्यार ही सगळें नाटक भारी चंद रितीन पळोवन आजी बॉम्बे देखून आयिल्ल्या कलाकारांक तांकां 1 लाख रुपया दिवन ताणें एक प्रोत्साह केलेलें खंडीत एक ताका आमी भारी व्हडलें एक चपाळे दिवका म्हणून हांव सांगता आसा तशी वापस बेंगलोर श्री काशी मठ तर्फेन हांगा आशिल्लें एका पयशे एकल्यान एक्टींग मामा तुगेलें एक्टींग भारी तुका गोविंदराय मामू कितली एक भारी लायक जालां तुगेलें एक्टींग प्रत्येकान आनी हें मामूय तशी स्क्रीन ताणटना आनी लास्ट ताणें डान्स केलें खुशेरी भारी खूश जालें आमकां इता म्हळ्यार हांव डॉक्टर चंद्रशेखर प्रभूक मस्त कॉर्डिनेट करता आशिल्लो मस्त विशय शणै चंद्रशेखर शणैक तशें जावन प्रत्येक कलाविदाक आमी एक जोर रितीर चप्पाळे मारून तांकां बेंगलोरांतू अपास आपोत तशी एक आमी हें करता म्हणून हांव विनंती करता तशी दयानंद पै माम एक 2 उतर अपास उलयत म्हणून मिगला सांगता काय नाटकाचे हेडलायन्स वारीक पिशे त्या पिशे एक उडा दवराची प्रत्येक मनशाक आमगेले पैकी प्रत्येक लागा एक टायमार आनी एक टायमार त्या वाटीक पिशे आसताच काय आमकां एक्टर्स मात्र नाही आजी कलाकार मान नाही प्रत्येक तुमगे आमगे जिवनांतू केन्ना प्रत्येक एक मिनटान आनी मोमेंटार वाटीक पिशे आसता जाल्यार ते भारी चांगला ऍप्ट जावन टायटल तांणी सिलेक्ट केला मंतर प्रेरणा म्हणून सांगता आसाची दयानंद पै माम तुमकां एक शाल घाल न्हू सत्कार कोरका म्हणून आमकां मना आसा तो एक तुमी अवकाश दिवका जोर चप्पाळे वो आनी वय मागीर काही आमी तशी सत्कार करता आसा ती
आणीक किणीमा मुखार या शक्य ना 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 येवका तुवें आमकां मस्त मेहनत घेतल्या आमगेले सकड व्यवस्था आणि नाटक करतना कसं डिफिकल्टी येता ती तांकां समजत आशिल्ली ते तांणी लायक करून आमकां ते हेल्प करून सॉल्व केल्या धन्यवाद वय मुखार या आत्ता आमगेली एक चेल्लीन डान्स केलेले ड्रीम सिक्वेन्स तिगेल नांव यशस्विनी म्हणून आत्तिना घरकड गेल्ल्या जाल्यार तिगेल बद्दल सांगची म्हणल्यार आज 6 घंटे प्रोग्राम चाल जाता आमगेले ती 5:30 येवन फर्स्ट टायम येवन तिका किणमायल स्टुडंट ती किणमायेन तिका फुडेंच शिकून तिने डायरेक्ट स्टेजार परफॉर्म केलेले सो तिगेल खातीर एक पण चपाळी जावका तशींची आमगेले सगळे कार्यक्रम सगळ्यांची वर्ल्ड वायड प्रसार करता आशिल्ले युथ ऑफ JSP संतोष म्हळ्यार आमगेले एक खंयचेय कार्यक्रम एक बेन्नेलुबो म्हूण येता ताका एक व्हड रितीन चप्पाळे मारून पुरो जाणांक अभिनंदन ताका सलसूका म्हूण हांव निमगून घेता आणि एक अनाउन्समेंट नेक्स्ट टाइम गेल कल्चरल प्रोग्राम नवंबर 5 तारीख दिग्विजय 4 तारीख दिग्विजय हेर दिवस 5 तारीख यक्षगान ताळमदळे कर्मबंध म्हणून संजोळ 5 गंटेक आम्ही दिवस लाग घेता तशींची आम्ही अंगकी एका वयरकी म्हणून मॅनोस करताची दयदोन तक्वर एक तुम्ही सकड येवन आर्टिस्टाक सपोर्ट करका कले एन्जॉय करका म्हणून तुमगेला हांव निमून घेता आसा आयच्या प्रोग्रामाक इतले व्हड संख्येन तुम्ही पुरा येवन येनो एस्पेशली क्रिकेट मॅचांनी आसतना ते विसरून घेवन तुम्ही क्रिकेट मॅच हांव पळयना सांग घेवन बसलींची आर्टिस्टाक सपोर्ट केला आमगेले शेणे मामा तर्फीन प्लस आम्ही BKVS तर्फीन होय इंडिया मॅच विन जाला पाकिस्तान अगेन्स्ट तुमकां मोहीन माय एक 2 उत्तर उल्लोक म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता कसं म्हणल्यार आज हांगा आशिल्ले प्रत्येक मनशाले भावने मोहीन माय समप करता बारी चंद करून उलयता आमगेले मोहीन माय तुम्ही फुडें आयकलीची मोहीन माय नाटक पळोवन भारी खुशी जाली बॉम्बेचे टिमान आमगेले एक्सपेक्टेशनाक कशी लायक करून भार लायक करून केलां मस्त खुशी जाली आनी हांतू मस्त नमने मोरल आसा कडेर कसन म्हळ्यार वानप्रस्थ आश्रमा वच्चे टायमार एकल्याक लग्ना पिशी सूर जाली म्हणून भारी बेजार दिसलो जाल्यार ताका ते पुरा जाणान विंगड जाणान पुत्तान बट मामान पुरा ಒಟ್ಟು करून एक तांतू भितर एक नाटक करून कडेर ताका दिसली की वय आतां पारमार्था वचका आशिल्लो दुड्डू पुरा पुत्तालेक दिवन दान धर्म की सदुपयोग करका म्हळ्यार एक मोरल भारी चांग जाल्यार दान धर्म करतना तितलो प्रायज ते रक्का म्हणना खंयचेय टायमार जाल्यार दान धर्म करचो चांगच विशय ताका अमके कालू वेळू प्राय म्हणना देवान दिल्लें आशिल्लें समाजा दिवचें म्हण केन्ना आमगेले बामण म्हणटा ते बदच वयी आनी सकणांक हांगा म्हाका हांव चड लायक केलां म्हळ्यार सकणांना लायक केलां जाल्यार म्हाका भटीण मेळ्ळें भारी लायक तीण तिगेले पात्राक जीव कळे घाला नाही सकणांची कोणे कसं नेले कोण जे सकणान लायक केलां जाल्यार हांव चिके म्हाका आंबायल मनीस नवे म्हाका तिगेले भारी लाय जालें इता म्हळ्यार आमगे ते लढाई जायना घरान तूं तशें देखून म्हाका तीन लढाई करतना हो विंगड घरकडे शिकरता कितें की म्हण मनांत आयलें जाल्यार नाटका भितर भारी चंद करून सकणांनी आनी एक नमन्याचें कळटा हें प्रोफेशनल म्हण एक नमन्याचें पळय म्हळ्यार तितलें हेंच तांगेलें हांतू भारी चंद करून केलां तुमकां सकड कलाभिमानीक देव बरें करो आनी हानी म्हळ्यार म्हणकेची तुमगेले कारण आनीक बेंगळुरांत विंगड शो करत तशी देव अनुग्रह करो म्हणून आमगेले 2 रथ धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच
बेस्ट